सर्वांक नमस्कारो. कोंकणी साहित्याभिमानी कार्यकर्त्यांक हृदयपूर्वक नमस्कारो आणि कार्यक्रमाक स्वागत. एक समाज जो साहित्याक कलेक ताजे लोकांक तांगेल जीवनाक भावनेक क्रियात्मकतेक चिंतनाक मोल दितकी तो समाज सर्वश्रेष्ठ समाज म्हणून घेता. समाजाची प्रस्तुत स्थितिगती दर्शन करचे दर्पणशे साहित्य इतिहासांतू स्थापन जाता. कोंकणी साहित्य शेतांतू इतिहासांतू साहित्याचे अतिमोलादीक रत्नांक स्थापन करून ताजे निरूपण करची जबाबदारी कोंकणी साहित्य आणि संस्कृती प्रतिष्ठान ताजे मजबूत खांदारी ताणें घेतला. ह्या सर्वश्रेष्ठ कामांनी आमगेले उंच गुणाक प्रपंचाक परिचय करून दिवच्याक अति अभिमानो ह्या प्रतिष्ठान पावता. मंगळुराच्या विश्व कोंकणी केंद्र गेलेले 12 वर्ष थावन कोंकणीचे सामाजिक सांस्कृतिक आणि साहित्यिक उंचाई खातीर कंकणबद्ध जावन काम करतस. 12 वर्षात कोणू विमला वी पै कोंकणी साहित्य पुरस्कार प्रदान कार्यांतू आम्ही भाग घेत असते. विश्व कोंकणी साहित्य समारोह हाचे दुसरे दिसू आमका पुण्या दिसू. चैत्र मासाक प्रवेश करचे प्रकृती रंगरंगाळ कापड नेसून राबिल तेन्ना हे साहित्याचे परब. कोंकणीचे विविध भाषेचे अमृत हांगा होळता. आजी हांगा स्नेह प्रेमाचे होळी. वर्ष 2010 तावन विमला वी पाय विश्व कोंकणी पुरस्कार ह्या क्षेत्राचे उत्तम कृतीक ताजे निर्माण करतल्यांक दिवन प्रतिष्ठान भरम भोगतस. दानी श्रीमती विमला वी पै एकली शिक्षकी. आम्ही सर्व देवाली चेडुवां सर्व चेडुवांक कोक्को आणि शिकवण मेळचे तांगेल हक्क. आवस भास म्हणलेले अमूल्य. प्रति एक कोंकणी चेरडान कोंकणी वाचूका बरोवका आणि उलोवका म्हणलेले विशाल दृष्टी तिगेली. तांगेल नावारी विमला वी पाय विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, विमला वी पाय विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार, विमला वी पाय विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी पुरस्कार आजी साहित्य कार्याक तांगेल कृतीक पावजतस. आणि बस्ती वामन शेणाय कोंकणी केंद्राचे स्थापकाध्यक्ष. तांगेले जीवन कोंकणी कामांतू गांधशे झोरनू आमगेल खातीर तांणी कोंकणीचे परमोळ सोड गेले ते. असल महाचेतन हांगेल उडगासारी आम्ही तांगेल अप्रतिमा सेवा उडगास करतची कोंकणी समाजाचे साधकांक दिवचो एक सन्मान आस. ताचे नाव बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार. आयचे दिसाक हे कार्यक्रमाचे सरस्वती पीठ ह्या वेदी वैरी प्रदान करचे पवित्र कार्यांतू उपस्थित तुमका मायमोगाचो येवकार आणि हृदयंतराळाचो नमस्कार. हे कार्यक्रम चलोसून दिवच्याक आजी हे प्रदान करचे खातीर आमगे लोटो सभेंत आसचे श्री दामोदर मावजो कोंकणीचे मलगडे साहित्यकार आणि ज्ञानपीठ प्रशस्ती स्वीकृत लिखपी हानी वेदीर येवका हांका विश्व कोंकणीचे प्रस्तुत अध्यक्ष जावन आसचे श्री नंदगोपाल शेणे हानी वयर आपोवन घेवन येवका म्हणून हांव विनंती करता. दोन 2021 वर्साक कोंकणीक ज्ञानपीठ पुरस्काराचो मानू आमगेल मनांतू संतोषू संभ्रमू. कोंकणीक ह्यो मानू सम्मानू हाडून दिलेले श्रेष्ठ ते मम्माला विनंती करता ते बगलेन दवरलेले. येस ते बसकारोका धन्यवाद हांव सांगता आशिल्लें तें. आणि नंदगोपाल शेळे मम्मानी वेदीर बोसका म्हण निमगून घेता. कोंकणीक हो मानू सम्मानू हाडून दिलेले श्रेष्ठ साहित्यकार
आजी आमगेल ह्या पुरस्कार प्रदान करचे एक मानादीक सोयरी जावन आमगेल लोट्टासती. गोयाचे एक श्रेष्ठ ल्हान काणी कादंबरीचे लेखपी विमर्शक आनी कोंकणींतू स्क्रिप्ट बरोवपी 2021 इसवींतू ज्ञानपीठ प्रशस्तीचे जिखपी तांच्या कार्मेलिक कादंबरीक त्यांनी हे घेतला. तांच्या सुनामी सायमन कादंबरीक 2011च्या विमला पै कोंकणी साहित्य पुरस्कार ह्या केंद्रातून तांकां प्रदान केलेले आसा. कोंकणीचे साहित्याचे समुद्राचे सुनामी जावन हांणी उपजलेची. दामोदर बाब मौजो हांचे तेरेसारमान आणि हेर कथा संकलन 2015 इसवेंतू फ्रँको कॉर्नर इंटरनॅशनल प्रशस्ती खातीर नामनिर्देशन जाल्लेलें आसा. व्यारेले कुटुंबातून आयिल हांणी व्यापार संगताची साहित्याची गोडी वणत आसा. गोयाचे सानखाणे द्वारी हांणी थंयचे लोकाले जीवन दर्शक करचे साहित्य बरयत आसा. हांचे कार्मेलिक कादंबरी साहित्य अकादमी पुरस्कृत जावन आसा. गल्फ देशांतू कामां गेल्लेले आयांक गेले शोषण विशय जावन आसचे हें पुस्तक 12 विविध भाशेक भाषांतर जावनूय वाचितल्यांक लभ्य आसा. 5 कोंकणी चलनचित्राक कथा संभाषण हांणी बरोवन दिल्या. हांची ल्हान काणयो राष्ट्रीय वाहिनी दूरदर्शनारी प्रसारित जाल्लेले आसा. प्रमुख दिनपत्र जावन आशिल्ले सुनापरांत हांतू प्रकटीत काणयेक हांणी विमर्श केलेले आसा. विविध दिनपत्रांक इंग्लिश भाशेन हांणी बरयताची. अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनांतू म्हळ्यार 1985 वर्साच्या संमेलनांतू अध्यक्षपण हांणी निभावण केला. भारत सरकार कोंकणी साहित्य आणि पूर्व आणि पर वसाहतू इतिहास हाजे बग्गे संशोधन करतस. ह्या संशोधनाचे फेलोशिपय दामोदर मावजो हांकां लभ्य जाला. असले एक उत्कृष्ट साहिती आजी आमगेल मध्ये आसाची. हाजे खातीर आमी हृदयपूर्वक धन्यवादू आणि हे आमगेले एक योगायोगू म्हूण आमी लेखतात. आता कार्यक्रमाक प्रारंभांतू कोंकणी अभिमान गीत म्हणका म्हणून हांव आमगेल विश्व कोंकणी स्नातकांगेलगी विनंती करता. हे पद कोंकणी आवसूक म्हणलेले बरयले श्रीमती शकुंतला आर खिणी आणि हाका राग संयोजन केला श्री वसंती आर नायक हांणी. कोंकणी अभिमान गीत. कोंकणीया सुख जय मोन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या दाखोयारती दोन्ही हातांनी मंडप सभेक यो जननी मंडप सभेक यो जननी तुझे गुणगान करू कभिमान ऐकू पावना दोन्ही कान तुझे गुणगान करू कभिमान ऐकू पावना दोन्ही कान पारंपरिक कलानी संपन्न विश्वाची वेदिरी जोडता मान कोंकणी सुख जय मोन्या तिगेले चरणांक आम्ही पोड्या दाखोयारती दोन्ही हातांनी मंडप सभेक यो जननी मंडप सभेक यो जननी मनाची द्वार उक्ती कोरनू घरा घरा कोंकणी उल्लोनू मनाची द्वार उक्ती कोरनू
घरा घरा कोंकणी उल्लोनु काळजाची पिटारी तिक बसोनु दिव्या सुख मानु सम्मानु कोंकणीया सुख जय मोन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोळ्या दाखोया आरती दोन्ही हाताळी मंटप सभेक यो जननी मंटप सभेक यो जननी मंटप सभेक यो जननी. मंटपे सभेक कोंकणी आवसूक आव्हान कोण जला आजी हांगा सर्व कोंकणीमय. ह्या कार्यक्रमाक विद्युक्त जावन आईल सर्वांक स्वागत कोरका म्हूण हांव विश्व कोंकणी केंद्राच्या प्रेसिडेंट श्री नंदगोपाल शेणेमाम हांगे लागी विनंती करता. देवाक गुरुवर्यांक मालगड्यांक साष्टांग प्रणाम करून विश्व कोंकणी पुरस्कार 2021 येवन पाविले सर्वांक नमस्कार करून स्वागत भाषण करूं इच्छिता. 12 वर्ष फुडतकून हे कार्यक्रम आरंभ करून चलासून हाडलेले आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे पॅट्रन ट्रस्टी ह्या कार्यक्रमार उवारी पद्मश्री टी.व्ही. मोहनदास पै आजी वर्च्युअली आमगेलो आसाची आनी आमगेल खातीर तांणी एक वर्च्युअल जावन एक एड्रेस करूं आसाची हांकां हांव हृतपूर्वक जावन स्वागत करता. ज्ञानपीठ 2022 21 म्हणलें किलें तांणी मेरे सांगलें 22 म्हूण सांगलें. पुरस्कृत कोंकणी लेखक श्री दामोदर मावजो आनी तांगेल श्रीमती शैला हांणी दूर गोंयांतकून आयल्यांची तुमकां आत्मीय स्वागत. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे चेअरमॅन एमिरेटस श्री आर.व्ही. देशपांडे हांणी हे कार्यक्रम चंदायर चलका म्हूण एक संदेश पेटयलेलो आसा हांकांय हांव हृतपूर्वक जावन स्वागत करतास. हे कार्यक्रम वर्च्युअल मुखांतर अध्यक्षपण घेवन आमगेल मध्य अशे विश्व कोंकणी केंद्राचे चेअरमॅन श्री डॉक्टर पी दयानंद पै हांकांय हांव हृतपूर्वक स्वागत करता. केंद्र साहित्य अकादमीचे आमगेले ट्रस्टी जावन आसाची पय्यनूर रमेश पै आसाची तांकां हांव हृतपूर्वक जावन स्वागत करता. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे डॉक्टर जगदीश पै आनी विंगड सदस्य आईल आसाची तुमकां हृतपूर्वक स्वागत. कोंकणी अध्ययन पीठ मंगळूर विश्वविद्यालयाचे डॉक्टर जयवंत नायक हांकांय हांव हृतपूर्वक जावन स्वागत करता. हे कार्यक्रम आमी ह्या पटी विश्व कोंकणी समारोह म्हूण सांगून हाजे मध्य आमी मेळोवन घेवन आयिल्ले आसाची तशी आमगे लोटूची हे कार्यक्रमांत भाग घेता अशे कविता ट्रस्ट हाजे मेल्विन रॉड्रिगस आनी तांगेल्या सर्व सदस्यांक हांव हृतपूर्वक जावन स्वागत करतास. विमला वी पै लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड 2021 ह्या प्रशस्तीक भाजन जाल्ले सुरेश जयवंत बोरकर कोंकणी भास व्याकरण आनी लेक्सिकोग्राफी हाजी खातीर तांणी काम केलेलें आसा तुमकां आत्मीय जावन स्वागत. विमला वी पै साहित्य पुरस्कार 2021 ह्या प्रशस्तीक भाजन जाल्ले अँटोनी बारकूर तुमकां हृतपूर्वक स्वागत. विमला वी पै कविता कृती पुरस्कार 2021 हाजे पुरस्कृत जावन आशिल्ले उदय मामरो गोंयांतकून आयिल्ले आसाची तुमकां हृतपूर्वक स्वागत. बस्ती वामन शेणय सेवा पुरस्कार प्राप्त करून घेतिल्ले मिसेस कोरिन रस्किना तुमकां हृतपूर्वक स्वागत. बस्ती वामन शेणय सेवा पुरस्काराचे भाजन जाल्ले डॉक्टर पद्मनाभ कामत तुमकां आत्मीय स्वागत. तुम्ही पुराय ह्या प्रशस्ती घेवन प्रशस्तीचे मानय वाडयलेलो आसा आनी विश्व कोंकणी केंद्राक येवन तुम्ही आमकां एक अवकाश दिलेलो आसा तुमकां मेळचे तुमकां
एंकरचे अवकाश दिलेला तुमकां त्या विशयी जावन हांव धन्यवाद दिता. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले कुडपी जगदीश शेणै, गिल्बर्ट डिसोजा, डॉक्टर किरण बुडकुळे हांकां हांव हृत्पूर्वक जावन स्वागत करतास. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे कार्यदर्शी जावन आशिल्ले CA गिरधर कामत, जॉयंट सेक्रेटरी जावन आशिल्ले स्नेहा वासुदेव शेणै हांकांय हांव हृत्पूर्वक जावन स्वागत करतास. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे ट्रेजरर कोशाधिकारी जावन आशिल्ले श्री BR भट आनी आमगेले सर्व ट्रस्टीसांक, पॅट्रन ट्रस्टीसांक, विशेष जावन डोनर्सांक, सर्व सदस्यांक, ॲल्युमनीसांक, स्कॉलर्सांक, प्रेस आनी कोंकणी मोगी लोकांक स्वागत करताची मेगेल हांगा 2 उतर समाप्त करता. देव बरें करूं. धन्यवाद नंदगोपाल माम. आयचे कोंकणीचे महनीय लोकांनी हांगा येवन हे प्रशस्ती घेवन प्रशस्तीचे मान वाडयला, आमकां तुमगेलो टस्ट अवकाश कोण दिला म्हळ्यार हो उत्तर तुमी सांगला, तुमकां धन्यवाद. तशीच तुमकांय मनभर न्हू स्वागत सांगता ती. मुखारी ऑनलायनारी आमगेलो टू आसा ती दानी कोंकणी भाषा हाजे एक अभिमानी, तशीच ह्या केंद्राचे दिग्दर्शक आणि विद्यार्थी पोषक श्री TV मोहनदास पै हांनी अभिनंदना भाषण कोरका म्हूण हांगेलाक विनंती करता. तशीच आमगेल कार्यकर्ता लागी तांकां कनेक्शन कोण दिवका म्हण निमगून घेता. झूम मारे. पै माम 1 मिनिट राबा, ऐकत ना आम्ही कनेक्ट करताना एक पटी. येस सर. Can you speak? Yes sir, yes, you're audible. Can I speak? Yes sir, yes. तो पूरा नमस्कार हो. आज हम पूरा वोट्टू आईली थी तमिळारी TV रमन पाई, TV विमला बी पाई पुरस्कार, बस्ती वामन बाई पुरस्कार आम्ही आज दितसती. 12 वर्ष पुढले हे पुरा सूट केलेले. आम्ही इथं सूट केलेलं म्हळारी आमगेले कोंकणी समाजांतू आमगेले लेखक, आमगेले पोइट्स, आमगेले बुद्धिजीवी तांक पुरा आमगेले समाज मुखार कोनो त्यांनी आमगेले समाजाक मुखार वरचे म्हणून आमकां गोज्जला. आणि आमगेले समाजांतू आमगेले युवकांक तेंगेले नाव तेंगेले काम पुरा दखून विंगडाक एक इन्स्पायर करका म्हणून आस आशिल्ले. ताका तरी आपला सूट केलेले. आनी एक कसं म्हळारी खंयचे समाजाक मुखार एक जाल्यारी ते समाजाचे संस्कृती, समाजाचे इंटलेक्च्युअल्स, समाजाचे बुद्धिजीवी पुरा तांकां आम्ही एक रेकग्नाइज कोनो, तांकां एक हॉनर कोनो आम्ही तांकां समाज मुखारी पुरा जनाकी दखिलारी आमगेले समाज मुखार येता. इता म्हळ्यारी खंयचे देशांतू संस्कृती आणि ते देशाचे बुद्धिजीवी तांणी विंगड समाजाक मुखार वडचे. 12 वर्षांतू आमगेल समाज एक समाज असत विश्वांतू काही एक आमगेले बुद्धिजीवी आमगेले समाजाचे मस्त उत्तम स्थान आम्ही दिता. ती बिंगड समाजांतू कोण युद्ध करत की तांकां एक उत्तम स्थान मिळता. जाल्यार आमगे समाजांतू आमगेल बुद्धिजीवीक आम्ही एक व्हड स्थान दिवन आमगेल समाज मुखार हाडटा. ती म्हळ्यारी आमगेल पूर्वजांक पुरा गोज्जला खंयचे समाज मुखार येवका जाल्यारी समाजांत विद्याची जी समाज मुखार येता. ताका तरी पुढे खंयचे एक राजा दरबारारी खंयचे राजगुरू
आयल म्हळारी तो राजा तो घेवन ते राजगोवले पाय पुरा पाय पुरा क्लीन करून ताका मुखार हाडून तागेले सिंहासनाकी वैरी बेसून ताका प्रश्न करून तागेले विद्य पुरा शिकतसली ती ताका तरी आमी पुरा पुरस्कार दिवन आमगेले समाजाचे कोण इंटेलेक्चुअल्स आसा की तांकां पुरा हॉनर करून रेकग्नायज करून आमगे मुखार येवका म्हणून एक आमकां आस आसा ते आसे पुकारी बस्ती वामन शेनॉय गुरु बालिगा आनी विंगडा गुरु बंडवाळकर आनी विंगडांनी मस्त काम केला. आता हे पुरस्कार दिवन 12 वर्ष जाले. हे पुरस्कार दिवन 12 वर्ष जावन मस्त लेखक मस्त पुस्तक पुरा पब्लिश केला. आता आमी ಒಟ್ಟು जावन आमगेले कलेक्टिव्ह वर्क ताची इम्पॅक्ट कसले म्हणून आलोचन करता. आनी कसं म्हळ्यारी मुखारी आमगे समाजाक आनी कसं काम करता एरियान तू म्हणून आलोचन करून एक प्रोग्राम करता. आमगे समाजाचे कितले लेखक असलारी आमगे चेडू ते पुरा बजितातवे चेडू पुरा मुखार व्हरतवे आमगे युवकाक पुरा हे मेळतवे युवक पुरा ಒಟ್ಟು कोण आमगेले समाजाचे जन तांकां पुरा ಒಟ್ಟು कोण मुखार कसं करता म्हणून आमी चर्च करून आलोचन करता. ताका तरी आजी मिगेले एक प्रार्थना म्हळ्यारी तुम पुरा ಒಟ್ಟು जन आयली तांकां आज पुरस्कार दितस पुरस्कार मिळतस पुरस्कार मिळ तक्षण ಒಟ್ಟು जावन एक चर्च करता एक डिस्कशन करता आमी आमगेले संस्कृती आनी वैराच्याक कसं करता कशी करता आमगेल भाषा मुखार हाडका आमी कसं करता म्हणून आलोचन करता. खंयचे समाजांतू भारत वर्षांतू एक बाई व्हड बाई कसं म्हळ्यारी आमगेल चेडू आमगेल भाषा उलयता की ना की म्हणून आमगेल भाषा मुखार आसता की ना म्हणून एक बाई आसा पुराय ना की खंयचे कन्नड असलो तमिळ असलारी मल्याळम असता ते एक बाई आसा जाल्यार आमी एक सान समाज मस्त्या नाती 20 लाख लोक आसा ती कोंकणी उलयचे विश्वांतू 20 लाख लोक आसा ती ताका ती खंयचे सान समाजांतू आमगेले भाषा आमगेले संस्कृती वेरी आमी आणखी इन्वेस्ट करता म्हणून एक आस आसा. आमगेले समाजाचे कोंकणी समाजाचे मस्त लेखक मस्त रायटर्स ऑथर्स देश आमगे देशात भारत वर्षाची खंयचे व्हड पुरस्कार आसा की तांकां पुरा मेळ्ळा. तशें म्हळ्यारी क्वालिटी ऑफ वर्क मस्त व्हड आसा. क्वालिटी ऑफ वर्क इज व्हेरी हाय जाल्यार ताची इम्पॅक्ट कसले इम्पॅक्ट आणखी चड करता म्हणून आमी आलोचन करता. आता तुम पुरा आमगेले अभिनंदन पुरस्कार मेळयलेक तुम पुरा आयलेक आमगेले मस्त कृतज्ञता देता आनी तुमकां पुरा आमी देव बरें करूं म्हणून आमगेलें भाशण दाबिता. नमस्कार. उत्तम साहित्य कोंकणींत आसल्यारी ताजे परिणाम युवजनाल वयर कसलो म्हणल्यार एक चिंतनेक आमकां लावचें तसलें उत्तर मोहनदास पै मामान सांगलां. आमी मुखार येवचे दिसांत साहित्य परिणाम कसलो आमगेली युवजन कशी त्या घेतस ती कशी आमगेल्या संस्कृती मुखार वतस म्हळ्यार पळोवंक काजल लागतकी. धन्यवाद पै माम. विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार हे आयचे सुरेश पुरस्कार जावन आसा. विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार तांतू सुरेचे साहिती श्री एंटनी बारकोर हांकां ह्यो पुरस्कार दिवचे आसा. हांगेले मासा म्हळ्यार कोंकणी कथा संग्रह एक उत्तम कथा संग्रह जावन आसा म्हणून गुर्तू केलेलो आसा. हांगेल परिचय आमकां श्री मेल्विन रॉड्रिगस हांणी विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त जावन आसा ती तांणी वेदिकेर येवन कोरून दिवका. तशीच श्री एंटनी बारकोर हांकां वेदीर आपोवन हाड तांकां दवरलेले आसना वयरी तांकां बसका राखा म्हणून निमगोवन घेता.
समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. हांगासर अँटनी बारकूर आसा. अँटनी प्रकाश डिसोजा. अँटनी बारकूर नांवान कोंकणी साहित्यीक संवसारांत वळखीचो. उडपी जिल्ल्याच्या बारकूर आनी गंगुळ्ळींत मूळ हांवें शिकप, तशें दावणगेरेंत इंजिनियरींग शिकप ताणें जोडलां. बँगलोर, चेन्नई, UK, सिंगापूर, अमेरिका आनी जर्मनींत सॉफ्टवेअर शेतांत वावर ताणें केला. प्रस्तुत बँगलोरांत पतीन सिंथिया, पूत ॲरन आनी धूव एन्सिया सवेन तो वस्ती करता. अँटनी बारकूर सैमान एकलो कवी. आपल्या बोवारांत घडच्या गणितांक भोव सुक्षिमयेन स्पंदन दिवंक तो शकता. जावं तो गांवठी, जुवो या आमी मंगळुरांत म्हणचे बरी कुद्रो, वा आपूण कामा बाबतींत तवळ तवळ वचून येवन आसची सिंगापूर, UK, अमेरिकाची महाशेरां, एकेच ताकडेर तो तुकता आनी सुक्षीम अभिव्यक्तीची कविता गुंतूंक पावता. कविता ट्रस्टान प्रगट केल्लो तसो फुडलोच कविता संग्रह काडतुडसो वेळ पुस्तकाक 2010 वर्साचो कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमींतावन अत्युत्तम कविता पुस्तक पुरस्कार लाभला. ताचो मासा कथा संग्रह कन्नड लिपींत सृजना प्रकाशनान आनी देवनागरी लिपींत कविता ट्रस्टान प्रगट केला. अँटनी बारकूराच्या काणयांचो संवसारच वेगळो. आपणाच्या संवसारांत आसच्या संगतींक, आपल्या बोवारांत घडच्या गणितांक, मनशांक आनी मनजातींक, आपल्या अनुभोगांक आनी जिविताच्या संकीर्णतेंक तो भोव लागशिल्ल्यान देखता आनी आपणा भितर ओडून घेता, जोगोवन दवरता आनी वेळ येताना अपुर्बायेच्या काणये रुपार प्रगट करता. वयले दिश्टीक भोव सोंप्यो म्हूण दिसच्या गजालींची संकीर्णता तो भोव सलिसायेन आपल्या काणयांचे ठरावणेंत लिपोवंक शकता. ताच्या काणयांनी लिपले संकेत आनी लिपती मार्मिकता पारखीतेल्यांक मात्र दिसता. आनी ह्याच ताच्या तांकीन ताच्यो काणयो आपल्या सोंप्या निरुपणांती जिणेच्या संघर्शाची संकीर्णता हेळके विनेंच उगडून वेतात आनी वाचप्याचेर सोरून वाडटात. आनी ह्याच पासून ताच्या काणयांचे किरदार कितलो तेंप जाल्यारय वाचप्याक सोडून वचूंक आयकनात. अशें दोश्च्यो ताच्यो काणयो थोड्योच तरी कोंकणी काणयांच्या संवसारांत आपलेंच एक वेगळें घराणें बांदून हाडटात. ताच्या जुव्याचे वेगवेगळे बन वा ताच्या कॉर्पोरेट IT संवसारांतले सोफिस्टिकेटेड जण तो इतले जोगासनेन पिंत्रायता की वाचपी त्या संवसारांत मिसलाता. ताच्या मासा कथा संग्रहाक आदल्या वर्सा कोंकणी भाशा मंडळ गोंय तांव नरसिंह दामोदर नायक स्मारक साहित्यीक पुरस्कार फावो जाला. ह्या संग्रहांत 13 काणयो आसात. ह्यो 13 काणयो वेगवेगळ्या ठरावण्यांच्यो, वेगवेगळ्या संदर्भांनी, संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी बरयल्ल्यो. एक एक काणी वाचतना एक एक नमुन्याची बोगणां, एक एक नमुन्याचे अनुभव उगडतात, काळजा शीर ओडतात, चिंतूंक करतात आनी लांब काळात दसूंक लागतात. ह्या संग्रहांतल्या काकूस काणयेंत अँटनी बारकूर भोव नाजूकायेन जुव्या वयल्या नादिसत्या अमूर्त संकश्टांक उतरांनी बदलता. येदोळ त्या विशीं चिंतनांतल्यांक बडोवन जागयता. आपूण वाडून आयिल्ल्या भोवारा भायर एका वेगळ्याच जाग्यार वयल्या भायर एक समस्या म्हूण हेरां सर्वांनी चिंतूंक घुसून मध्ये एक संकश्ट कथानायकी जास्मिनाचेर कसो वाडून रावता आनी फूड करच्या ताच्या निरंतर झुजांत तो संकश्ट कसली वेगवेगळी रुपां बदलता आनी आखरेक तरी तें जिखलें म्हूण चिंतना एक महाराखेच कसो ताका ग्रासून सोडटा म्हूण दाखोवची ही काणी आपल्या बोवाराक अँटनीन दिवच्या सुक्षीम संवेदनांची, ताचे नाजूक नदरेची गोवाय जाता. एक काणी एगर जावन ताची तांक, ताची दिगाय कितली ती वाचप्यांक कळयता. ह्या संग्रहांतली अनेक काणी धग आमच्या समाजांत गुप्ती सोरून आसच्या, पूण कोणीय वळखून मानून घेवंक तयार नासच्या. खास सैर्यांत हावन नेणत्या भुरग्यांचेर चलच्या लैंगीक शोशणाचे पिडेक भोव वर्ते तिरासानेन आनी नाजूकायेन आपडटा. मासा आनी धवे मोचे ह्यो 2 काणयो सोडल्यार ह्या पुस्तकांत 11 काणयो स्त्रियेच्या भोंवतणी विणुल्ल्यो आसात. अँटनी बारकूराच्या मासा पुस्तका विशीं गोंयची लेखकी ग्वादलूप डायसान बिंब मासीक पत्राचेर सविस्तार विमर्शो बरयला आनी ह्या काणयांची तोखणाय केल्या. जिविताक पटलून धरून जियेतले मात्र
अशें बरोवंक शकतात आनी जिविताक तेच तीव्रतेन भोगतेल्यांक मात्र असल्यो काणयो काळजा शिरांनी कांप उठोवंक शकतात. विमला वी पै विश्व कोंकणी पुस्तक पुरस्कारा मारिफात अँटनी बारकुराच्या काळजा मनांत उमेदीच्यो जरी वाळून कोंकणी साहित्य संवसारांत सुवादाची सांपी फुलोवचे भाग ताचें जावं अशें आमी बाळगितांव. देव बरें करूं. विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार हांतुपैकी सुरेचे अवॉर्ड घेतचे श्री अँथनी बारकूर हांगेले साहित्याचे विश्लेषण करतती हांगेल परिचयो आमकां कोरून दिलेले ट्रस्टी श्री मेल्विन रॉड्रिगज हांकां धन्यवाद. आतां हांकां सन्मान करचो संदर्भ आयला. वेदिरसचे आमगेल सोयरे श्री दामोदर मावजो, अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणै, कार्यदर्शी श्री गिरीधर कामत, सभेन तशचे श्री गिरीधर कामत हांनी आनी कोशाधिकारी श्री बी आर भट्ट हांनी वेदीर येवका म्हण हांगेला विनम्र विनंती. तशीची विश्व कोंकणी केंद्राचे उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण बुलकुळे आनी श्री गिल्बर्ट डिसौजा हांनी वेदीर येवन सन्मान कार्य चलोसून दिवका म्हण हांगे लागीं निमगून घेता. ह्या वर्साच्या विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार ह्यो श्री अँटनी बारकूर हांगेले मासा कोंकणी कथा संग्रह बरयल्याक हांकां लभतस हांकां प्रदान करचे ह्या कार्यक्रमांत आमी सर्व ह्या सभेंत आसून भाग घेतस ती. श्री अँटनी बारकूर हांकां हृदयपूर्वक अभिनंदन. शालू, फुल्ला माळा, श्री दामोदर मावजो जानपीठ अवॉर्डी हांगेल हातांनी फलवस्तू समर्पण तशीची विश्व कोंकणी केंद्रांत कोण दिवचे हे एक प्रशस्ती समर्पण जाला. तशीची धन पुरस्कारूय हाजोट आसा. पुरस्कार स्वीकार केलेले श्री अँटनी बारकूर हांकां धन्यवाद. वेदिरशे सर्व मानेस्तांनी सभेंतू स्थान घेवका तशीची वेदिरशे मलगड्यान दोगांनी थंय बसून मुखावेल कार्यक्रम चलोसून दिवका म्हण सगळ्याला नेमगून घेता. आयच्यो अनेक पुरस्कार आसा. विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार ह्या अभिमानाच्या कविता कृती पुरस्कार ह्या वर्साचे श्री उदय म्हांब्रो हांकां मेळटस. हांगेले हांनी वेदिरी येवका हांकां विश्व कोंकणीचे विश्वस्त जावन आसचे श्री पय्यनूर रमेश पै हांनी वेदीर आपोवन घेवन येवका हांनी वेदिरचे स्थान ग्रहण करता म्हण हांव उदय बाबाला निमगून घेता. हांगेल परिचय आमकां कोण दिवका म्हण हांव रमेश मामाला निमगून घेता.
श्री उदय नरसिंह म्हांब्रो आमगेलो मोगाचो कोंकणी कवी. कोंकणींतू आमगेलो पद्मश्री विजेता एक कवी आशिल्लो रवी पंडित म्हणून. ताणी सांगला उतरां कवीची पित्रां. तशी आमगेले पित्रां आमगेले गांव गोंया साकून हांगा पावला आमगेलो उदय म्हांब्रो. तांगेलें पुस्तक इंद्रधोणू आयच्यो विमला विपै कविता कृती पुरस्काराक फाव जाला. आनी कवीची वळख कविता, ती कवीची प्रतिभा. उदय म्हांब्रोली कविता आमकां केरळांत पावल्या. म्हळ्यार हांव केरळांत देखून सांगता, केरळांत पावला पुस्तकां परस वॉट्सॅपा वटेन, सोशल मिडिया वटेन, आयच्या काळाचे फेसबूक इत्यादी सोशल मिडिया वटेन. आतां पुस्तक म्हळ्यार ई पुस्तक जाला. ह्या पुस्तकांतली 50 कविता आमकां खंय लोकांत बसल्यार पुस्तक हातांत घेना जाल्यार कविता वाचूंक मेळटा, कवीची वळख मेळटा. हांगा बशिल्ले तुमी उदय म्हांब्रोची खूब कविता वाचल्या अशें म्हाका भोगता. तांगेली एक कविता, ल्हानशी कविता ह्या पुस्तकांत ती तुमकां सांगता. कित्याक एक सॅम्पल म्हणून. रुपडे, तोंडा वयले रुपडे काडून एकदां तरी एक पावटीपणी पळोवचें तुजें खरें रूप अशें जावचें अशें जायते पावट दिसता. रुपड्या पोंदाक दुसरेंच कितें पळोवंक मेळत म्हणूच हांव म्हज्याच मनांतलें तुजें सोबीत रूप तोखत रावला. पळया, आमगेले फिजिकल आयज दोळ्यांक कसले दिसता, पूण ताज्या परस चड कोंड, चड डीप जावन कवीच्या मनांत, कवीच्या दृश्टींत वेगळीच भावना येता. असले मस्त कविता 51 पोएम्स. हें पुस्तक ताणी खूब कांय बरयलें. तांगेले मस्त कविता बरयल्या जाल्यार पुस्तक रुपान मस्त कविता येन तीन कविते पुस्तक आयल्यान. पूण एका परस एक जेम ऑफ पोएट्री अशें जाला. आनी ती कविते ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन बिंब प्रकाशनान केलां, गोंयचे नामनेचे प्रकाशक. आनी म्हाका दिसता आमगेले परंपरा पळयल्यार 12 वर्साची परंपरा पळयल्यार विश्व कोंकणी साहित्य कृती, विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार फाव जाल्ले कवीक ह्या त्या पुस्तकाक दुसरी इनामां, भायले प्रतिश्ठीत पुरस्कार पावल्यात. केंद्र साहित्य अकादमीचे पुरस्कार पावल्यात. आमगेले दामोदर मावजोक विमला पुरस्कार पयलो आयलो, मागीर ज्ञानपीठ पुरस्कार आयलो. तशी उदय म्हांब्रोक आनी दुसरे कितले तरी पुरस्कार पावचे आसत. हें आमचें भाग्य आसतलें. आमी ते पळयतले आनी तांकां परते विश करतले हें म्हाका खात्री आसा. आनी एक खाशेली गजाल हांव सांगता. आज 20 तारीख मार्च आनी 5 दीस राखून रावया. मार्च 25 येतना श्री उदय म्हांब्रोक 60 वर्स पुर्ती जाता. तांगेली षष्ठी पुर्तीच्या वेळार तांचे वयर आमचे बस्ती मामाचे सासाय आशिल्ले, आशिर्वाद आशिल्ले, मालगडे हांगेले आशिर्वाद आशिल्ले. हाजेच एक निदर्शन आसा श्रीमती विमला विपै पुरस्काराचे ह्या दृश्टांता वटेन. तुमकां अभिनंदन. आनीकय चड पुरस्कार तुमकां फाव जावं ही आमची आशा. आयचे विमला विपै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार ह्या लाभिल्ले श्री उदय म्हांब्रो हांगेले परिचय इंद्रधनो म्हणलेले कविता पुंजाचे एक परिचय करून दिवन आमगेल मनांत इंद्रधनुषे रंग उदयलेले पै मामाक हृदयपूर्वक धन्यवाद. आतां हांकां आमी संभ्रमेरी पुरस्कार करता सती
ह्या चलोसून देवच्याक वेदीर आशिल्ले आमगेले मान्यस्त आनी सभेमध्ये आसचे कोशाधिकारी श्री बी आर भट, कार्यदर्शी श्री गिरीधर कामत, उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण बुलकुळे आणि श्री गिल्बर्ट डिसोजा हानी वेदीर येवका कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून विनम्र विनंती. श्रीमती उदय मामरो आणि तांगेले धुव तशी तांगेले नीस आमगेलो टसती हांकाय धन्यवादू हांगा आशिल्ल्याक आनी तो भाग घेतिल्ल्याक. कविता कृती पुरस्कृत उदय मामरो हांका फलपुष्प प्रदान शालो आणि पुरस्कार धन प्रशस्ती. तशीची 60 वर्साचे ह्या संभ्रमेचे समयारी आमगेल घडपुडेची शुभाशय तुमकां तुमगेले लेखनी तुगुनू आनी इतले अपूर्व साहित्य कोंकणींत उदें नेव्यो म्हण देवालाक मागतची कार्यक्रमात भाग घेतील तुमकां धन्यवाद सांगता ती. तशीची वेदीर आयिल्ल्या सगळ्यांकय धन्यवाद. हांकां पैमा मने सकल आपण वरका म्हण निमगून घेता. साहित्य वटोची सेवेक विश्व कोंकणी केंद्र मान देता. स्वयं होडेको समाज सेवा कार्यनिरत जावन आशिल्ले बस्ती वामन शेणे माम हांगेले उडगासू आमगेल हृदयांतू चिरनूतन हांगेल अनेक पटी उडगास करचे अवकाशू आमी कोंकणी मनीस जावन सेवा हेतू निरंत जाल्ले व्यक्तीक दिता सती. ह्या पटी श्रीमती कोरिन ए रस्किना हांका बस्ती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार दिवचार आसा. मॅडम आमगेलो हांगा उपस्थित आसा. हांका वेदीचेर आपोवन येवका म्हणून हांव श्री गिल्बर्ट डिसोजा वायस प्रेसिडेंट विश्व कोंकणी केंद्र हांगे लागी विनंती करता. मॅडम वेदिकेर येवन तुमगेले आसन ग्रहण करका म्हण निमगून घेता. श्रीमती कोरिन रस्किना ए रस्किना हांगेल परिचय कोण दिवका म्हूण हांव गिल्बर्ट डिसोजा मामाले निमगून घेता. मोगाच्यान श्रीमती कोरिन रस्किना सेवा पुरस्कार आज घेतात. तिने विशेष कसले करनी हांवें आनी तुमी करचे तसले काम तिने एक लायक रितीन केला. वाटेर मार्गा सायडाक खंय मनीस पडून आसताची कळ्ळें. तांकां तुमी पळयता आमी पळयता पूण आमी लागीं वचून तिने कसले केलें म्हणजे तेजे लागीं वचून तांकां व्हरून तांची सेवा केली. हें कोणें करीत असलें काम विशेष काम म्हणटा न्ही मनशान करका जाल्लेलें काम देवालें काम तिने बार अपूर्व रितीन केला. तिका आज हे अवॉर्ड फावो जाता. तिने सुमार 28 वर्सां तागून वायट डोज म्हणून सांगून एक संस्था स्थापीत केला. तो आतां लायकन एक बिल्डींग घालना ताणें मरोळींत फेर्नांडीस ब्रदर्स कॅश फॅक्टरीच्या सायडाक आसा. टायम आसतना एक पद्दत पळोवचो जाल्यार तुमी वचा
तुमचे टाईम असतात एक पळोवचे ते एक विशय ते बिल्डींग ते कसं तरात दवरला म्हणल्यार ते अगत्य आमच्या घरकडे कशें आमी मनशाक आमच्या भाऊ भयणीक सयत तितले लायक पळयनाचे ती डेस्टिट्यूटाक कोण गे तिका संबंध ना तेगेले सैरी न्ही कळ्ळें ना पूण तेगेल्या भाव भयणी म्हण कितें पळयतास हे एक विशेष एक तेगेलो एक गुण म्हणयत तो देवाले दयान तशी करनासा ती पॉलिटिकल सायन्सांत मास्टर डिग्री करन ती हांवें सांगलें म्हण की 28 वर्सां ताकून ती सेवा दिवतास एक विशय तिगेले विशय हांव तुमकां एक सांगच्या विशय आशेता कसले म्हूण सांगला रे थोड्या वर्सां फुडें कंडापडे तिका सिकनेस जावन बेंगळूर हॉस्पिटलांत ती आशिल्ली टॉप डॉक्टर्स आसात तांणी पुरा आशा सोडलेली आनी तांणी कितले गे टायम दिलो तिका ती मतीर नासली कळ्ळें ना 12 घंटे कितले टायम दिले जाले तिगेले म्हूण सांगून कळ्ळें ना टॉप डॉक्टर्स ती मतीर नासल्या ती कसलें गे आयकली तिक कळ्ळें ना एक आयकली तिगलो टायम 12 घंटे की कस म्हूण सांगून कळ्ळें तिन्ने मती गेल्ले कुडले देवा लागीं लढाय करचें सुरू केलें देवा मुगेलें काम जाय न्ही आनी काम बाकी आसा आनी मुगेलें एक करच्याक सोमा एक अरेंजमेंट जाय न्ही तांकां एक सोमा एक घर जाय न्ही वेवस्था जाय न्ही अर्दे तूं म्हाका वरच्याक सोम न्ही तुवें तूं म्हाका अन्याय करताय करनाका म्हाका अन्याय म्हूण सांगून तितलें डिटर्मिनेशन सांगलें देखून ती वाचल्या आज आतां येवच्या फुडें ते कारण तिगलें देवा लागीं विश्वासान ताणें सांगलें ती कळ्ळें ना तिका देवान दवरला मुगेल्या न्ही खातीर म्हाका दवरचें नाका त्या डेस्टिट्यूटा खातीर ताजे खातीर तूं म्हाका दवरका म्हूण सांगलें ते डॉक्टर्सांनी सांगलें ते मागीर एक 2-3 घंटे नंतर येवन टेस्ट करतना एक असलें आमी राखल आमच्या मेडिकल सायन्सांत एक असलें जाल्लें जावचें साध्यात ना ते वंचुच्याक साध्यात ना हे मिराकल म्हूण सांगून आमी फर्स्ट टायम ओपन घेता म्हूण सांगून त्या डॉक्टरांनी सांगलें आसा कळ्ळें असले आतां सुमार एक 600 जाणां कितें हातून पळयता आसा डेली 1 रुपया घेना आतां रुपये कोणी दिवचे आसले ते घेना कळ्ळें वेल टू डू पर्सन तांचे ते जाग ना कोणा लागीं दुड्डू ना कोणा लागीं कसलें खावच्या घेवचें ना कळ्ळें तांकां मात्र पळोवचें एक विशेष ते डोनर्स आनी तांगेलें कसलें इनकम आसा ते पुरा ते घाल ते पळयत आसा असली एक आदर्श व्यक्ती श्रीमती कोरिन रस्किन्हा तुमकां हांव परिचय करून दिवच्याक बोस्त संतोश पावता ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ म्हूण सांगिल्लें आसा दया नातील धर्म खंयचू ना मानव सेवाची परमधर्म म्हूण सांगिल्लें आसा हें काम तांगेले दिननित्य जिवनांत तूं करतशें श्रीमती कॉरिन रस्किना हांकां सन्मान करचो समय आयला हांकां वेदिरसचे मानेस्तानी तशीच वेदी सकल असचे कोशाधिकारी श्री BR भट आणि कार्यदर्शी श्री गिरीधर कामत तशीच उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण बुडकुळे आणि गिल्बर्ट डिसोजा हांगा आसाची हांणी चलो संदिवका म्हण हांगे लागीं निमगून घेता आमगेल देशाची उन्नत कलाकृती बनारस शॉलो तशीच फुलं फल आणि प्रशस्ती बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार आणि धन प्रशस्ती दिवन समाजोद्धारकी शांती प्रसरण करतेचे कोंकणीचो धव पारवो श्रीमती कॉरिन रस्किना हांकां मान विश्व कोंकणी केंद्रातर्फे ह्या स्वीकार केलेले श्रीमती कॉरिन रस्किना हांकां हृदयपूर्वक वंदन
कार्यक्रम चलोवून दिलेल्या सर्व मानेस्तांक धन्यवाद. सेवे विषयी उलयले तेन्ना आमगेले मंगळूरचे जावन आसून ग्रामीण भागाचे रोगिश्टांक विविध रितीचे वैद्यकीय सेवा दितचे हृदयवंत डॉक्टर आमगेलो आसात. डॉक्टर पद्मनाभ कामत ह्या वर्साच्या बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार ह्या मेळ्ळेले एक डॉक्टर माम. हानी वेदी सकल सती हांकां आमगेले ट्रस्टी BR भटमाम हांणी वेदिकेर आपोवंक नेवका म्हण निमगून घेता. डॉक्टर मामा लागी समय निमगूच म्हळ्यार संतोष तशी आमकां भंय करता. कित्याक म्हळ्यार जनाल सेवेन तूं निरत जावन आशिल्ल्यांक प्रशस्ती घेवचे याती म्हळ्यार तेन्ना तांणी येवचेच आमकां व्हड जावन आसा. हो कार्यक्रम चलोवून दिवका म्हणून वेदीर आसचे श्री दामोदर मौजो हांकां मागीर हांव सांगता ताजे फुडें तांगेले परिचय PR भटमाम कोण दिवका. हांगा उपस्थित आशिल्ले सर्व जनांक नमस्कार. आज आमगेले समारोप समारंभांत बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्काराक हकदार आशिल्ले डॉक्टर पद्मनाभ कामत हांगेर एक किरू परिचय करून दिवच्याक म्हाका मातसो संतोश जाता. डॉक्टर पद्मनाभ कामत कुडयल चोची मंगळूर चोची आनी हांगा KMCन तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. त्या निमती मस्त जनांक तांगेले परिचय सांगा जाल्यार एज ए फॉर्मेलिटी एक दोनूच तांगेले सांगच्याक आय फील प्राऊड. Excellence comes out of innovation. Innovation comes out of past experience. असल एक एक्सपीरियन्स तू तागेले वृत्तीन तू in his profession over a period of time when he used to come across a large section of the people in the hospital, he was able to identify the weak areas where, despite of the best of the equipment and the technology that is available in the country, why we are not able to save the lives of thousands of people who are exposed to heart attacks, particularly in the rural areas. तत्सं लेख नमने आयडेंटिफाय कोरनु ताका करेक्टिव स्टेप्स घेवचे विशयांत मस्त चिंतन कोरनु टेक्नॉलॉजी यूज कोरनु कशी we can save the lives of people because of the distance involved. Rural area अंतु ग्रामीण एरिया अंतु हेल्थ केअर विशयांत मस्त डेफिशियन्सी आसा. मंगळूर जावो नेबर अंतु वगिमेळो पुरो जाल्यार if a heart attack comes at a place who is far away from the hospital, who is far away from the reach of the doctors, how we can help? This is what innovation he thought of. Then in 2014, having identified the weak areas, then एक CAD foundation monster केले. Cardiology at your doorsteps. All like-minded doctors who are totally service-oriented and committed to the cause of the service. They identified this and started a CAD foundation. Remotest of the village where there is a healthcare available, not private. I was surprised. I was under the impression that they are using private, but it is not private. It is only government hospitals, rural centers, Jilla Panchayats, healthcare department, officials, doctors. He identified and gave them a ECG machine. The moment a patient is attacked, he will be taken to the center where ECG will be taken and immediately transmitted with the technology to the foundation. By the time the ECG is over, the report is at the hands of the doctors and they are able to diagnose what type of intervention is required based on the report. And I am happy that
over a period of 2014 to now, thousands of lives have been saved by them because of their sincere efforts. Really a miracle. How it operates? It is very easy to say that you get a ECG and give an intervention. No. This is not one man's job. Technology is there, WhatsApp technology is there, communications is there. But depending upon the report, they are identifying the personnel nearest hospital where he can be treated, and he directs what type of intervention is required and send the communication. This is another classic example. And today, over a period of time, they have 2,500 centers where this service is being available in the whole of Karnataka plus beyond Karnataka. Now, this is not the only one in the heart. Heart attack is the only one. They are also going beyond that. Janaushadhi Kendras. You have seen the present government made an effort has been to make available the medicines to the poor and who cannot afford at a very affordable and competitive price. This is where Janaushadhi Kendras came into existence. And doctor in his own way invented how Janaushadhi Kendras can be made successful. And today they are running large number of Janaushadhi Kendras under his command, where Janaushadhi Kendras people are identified by the CAD Foundation and medicines are available to the large number of people at a subsidized rates. This is where on the anniversary of the Janaushadhi Kendras, Prime Minister Modi referred in his Mann Ki Baat and thereafter honored him on the same day in the national function online by a function held in Udupi. And he was surprised that an individual like Dr. Kamath can reach out to such a dimension of people with such an amount of energy and medicines and save the lives of people, which government with the tremendous support and funds at their disposal could not do. This is the really pity, and arising out of the interaction with him by the Prime Minister, he directed his departments to see how an individual can succeed. Why not make a model? You go to him, sit with him, find out what can be done at the government level, because as an infrastructure, he is depending upon the donors, whereas the government can by their own funds make this program. But unfortunately, they are not able to do it. I am happy that this is the gentleman, Dr. Kamath, whom we have identified for Seva Puraskar today, and I am sure that he is a pride of Mangalore, he is a pride of society, he is a pride for everybody, and I am sure in the days ahead, he will scale to greater heights to get more and more awards. I wish Doctor all the success. Thank you. आमगेलमध्ये अशे श्रेष्ठ मानवतावादी मनुष्यपणाचे मूर्त रूप डॉक्टर पद्मनाभ कामत हांणी तांत्रिक व्यवस्था हळ्ळे जनाल कडेन पावोन तांगेले आरोग्य रक्षण कोरून तांगेले जनसेवा दित्तसती असले एक श्रेष्ठ मनशाक आजी बस्ती वामन शेणॉय विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार लाभ जत्तस बस्ती माम आमगेलमध्ये आशिल जाल्यार संतोष आनी भरम पावतल की कसल की ह्या चलोसून दिवच्याक आमगेले अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे तशेंच माननीय सोयरे श्री दामोदर मावजो कार्यदर्शी आनी कोशाधिकारी हांगे लागी विनंती करता तशेंच वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर किरण बुरकुळे आनी गिल्बर्ट डिसोजा हांणी वेदीर येवका म्हण परतून एक पाटी विनंती करता आनी हे जाल्ले नंतर फोटो खातीर तुमी वैरी रपका अनेक आसत सॉरी
डॉक्टर पद्मनाभ कामत हांका ह्या वर्साच्या बस्ती वामन शेणय विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार वैद्य जावन जनाल सेव केलेल हांका विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन अभिमानाचो हो पुरस्कार फल पुष्प प्रशस्ती आणि धन प्रशस्ती. प्रशस्ती स्वीकार केलेल डॉक्टर मम्माक धन्यवाद. तशी कार्यक्रम चलो संदिलेल सर्व माननीय बंधूंक वंदन. विमला वी पै प्रशस्ती सालांतू आणि एक सर्वश्रेष्ठ साधकाक कोंकणी भाषे खातीर काम केलेले मलगड व्यक्तीक मेळचे पुरस्कार तो विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी पुरस्कार म्हणलेले एक प्रतिष्ठा आशिल्ले एक पुरस्कार आसा. ह्या श्री सुरेश जयवंत बोरकर हांकां आमी आजी प्रदान करता सती. हांकां दय दवरून वेदीर आपोवन घेवन येवका म्हणू वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर किरण बुडकुले हांगे लागीं विनम्र विनंती करता. तशीच सुरेश मामानी वेदीर येवन आसन स्वीकार कोरका म्हण हांगे लागीं निमून घेता. आयचे विमला वी पै विश्व कोंकणी विश्व जीवन सिद्धी पुरस्कार ह्या घेतचे श्री सुरेश जयवंत बोरकार हांगेल परिचय डॉक्टर किरण बुडकुले हांणी कोण दिवका म्हण विनंती. ह्या अप्रतिम पुरस्कार सुवाळ्याचे मानकरी पुरस्कार प्रदान करपी दानवीर घराबो ह्या सुवाळ्याचे आयोजक आणि विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष आयचे विशेष अतिथी सभाघरांत आशिल्ले सगळे नमस्कार. ह्या समयार श्री सुरेश जयवंत बोरकार जांकां गोंयान आमी अपुरबायेन सुरेश बाब म्हणटात हांची वळख करून दिवप हे म्हजें सौभाग्य. भोव भाशाविद आणि हस्तलिखितकारूय बी आशिल्ले सुरेश बाब हे अध्यापक कोशकार आणि व्याकरणकार म्हणून लोकांक खबर आसात. पूण सदांच प्रसिद्धी पासून विनमुख रावन आपल्या कार्यान मग्न आसपी सुरेश बाबान कितें कितें केलां हें खुबूच थोड्या लोकांक खरेपणान खबर आसतलें. आमकां चड खबर आसा ते व्याकरणकार आणि कोश बरोवपी अशें म्हणून. सुरेश बाबाची पिराय 80 फुडें पावली आसतली आणि एक खाशेलपण हांवें पळयलां चड करून गोंयच्या वावुरप्यां मदीं कोंकणीच्या तांकां 80 वर्सां जालीं की नवो फुलोर येता आणि ते खास अदीक आनी अदीक कामां करतात. हाका आमचे सुरेश बाबूय बी आडवाद नात. तांचो जल्म 1938 वर्सा आणि तांचें शिकप सुरवेक पुर्तुगेजीन जालें. लिसेव म्हणजे लायसियम हांगा तांणी 7 म्हणजे 7 वर्सांचो अभ्यासक्रम करून मागीर कोर्स दू इश्कोला नॉर्माल हो टिचींग ट्रेनिंगाचोय कोर्स करून ते शिकोवपाक लागले. हें गोंय मुक्ती आदी आसूंक जाय. गोंय मुक्ती उपरांत तांणी इंग्लीश विशय घेवन MA केलें, DEd केलें आणि परतून अध्यापनाच्या वावराक ते लागले. पूण जेन्ना गोंयचेर पुर्तुगेज सत्ता आसताली त्या काळार जेन्ना स्वतंत्र बरोवप उक्तेपणान विचार व्यक्त करप शक्य नाशिल्लें आनी कोंकणीन तर बरोवप लोकांक खबरच नाशिल्लें तेन्ना पासून ते भाशेच्या आनी साहित्याच्या वावरान आशिल्ले. 1954-55 वर्सा तांणी तेन्ना मराठी भाशेंत ती म्हयनाळें सोपान हें हस्तलिखीत काडलें जें सरस्वती वाचन मंदिरांत आसतलें आनी जाचो आज मोल खूब चड आसा. इश्कॉल नॉर्मल शिकता आसतनाच अकॅदमीक म्हळ्यार दी एकेडॅमीक हें पुर्तुगेज भाशेंतलें बी नेमाळें ते काडून सायक्लोस्टायल करून वितरण करी. गोंय मुक्ती उपरांत
पुर्तुगेज जे प्राथमीक शाळा आशिल्ल्यो इश्कॉल नॉर्मला तांचे अध्यापक जे आशिल्ले ते मराठी प्राथमीक शाळांत हेडमास्टर जाले. तातूंतल्या व्हड संख्येंतल्या लोकांक मराठी बी कांय कळनाशिल्लें. ही जाणीव घेवन सुरेश बाबान त्या वावराक माथे मारले. सुरेश बाबाच्या वावराचें एक खाशेलपण म्हळ्यार ते भोवभाशी आसूनय ताका एक अध्ययनाचो तशेंच सामाजीक गरजेचो आनी स्वाध्यायाचो आधार आसा. जेन्ना जेन्ना अमकी गरज दिसली तांणी तो वावर केल्लो दिसून येता आनी हाका लागून तांणी असोसियाओ dos Professores Primários de Goa म्हणजे प्राथमीक शिक्षकांची एक संघटना अशी निर्माण करून तांचे खातीर खास प्रशिक्षण मेळचें, तांकां देवनागरींतल्यान बरप कळचें, तांकां मिनिमम मराठी भाशेचें ट्रेनिंग मेळचें ह्या खातीर तांणी वावर करून ती सवलत तांकां उपलब्ध करून दिली. आज सांगता आसतना हें कांय न्हीशें दिसता, पूण हांव त्या काळार प्राथमीक शिक्षण घेतिल्ले विद्यार्थी म्हणून म्हाका सारकें खबर आसा की जेन्ना पुर्तुगेज इश्कॉल प्रिमारियांतलो हेडमास्टर तुमचो शिक्षक म्हणून येतालो तेन्ना कितें घात जावंक शकता आशिल्लो विद्यार्थ्यांचो तो. शिक्षकांक व्यावसायिक गिन्यान मेळचें ही तांची तळमळ आशिल्ली आनी ताका लागून कोंकणी, मराठी, हिंदी, पुर्तुगेज आनी इंग्लीश अशे 5 भाशांनी तांणी एक पंचभाशी पत्रक निर्माण करून एक रेडी रेकनर कशें शिक्षकांक मेळचें अशी बी तजवीज केल्ली. मुखार गोंय स्वतंत्र जावन जेन्ना कोंकणीन शिकप आयलें तेन्ना साखळे गोंय हांगा मराठी प्राथमीक शाळा जाली. कोंकणी शिक्षक मेळप तेन्ना खूब कठीण. तेन्ना तांणी कोंकणी शिकोवपाकय बी त्या वावराक माथें मारलें. पाठ्यपुस्तकां निर्माण जावची आशिल्ली. कांय वेळा हात बरप म्हणजे मॅन्युस्क्रिप्ट स्वरुपान पासून पाठ्यपुस्तकां विद्यार्थ्यांक उपलब्ध करून दिवन तांणी कोंकणी शिकोवपाचो वावर आपल्या तरेन चालीक लायलो. एक उत्तम शिक्षक म्हण तांकां खबर आशिल्लें की विद्यार्थ्याची गरज फक्त पाठ्यपुस्तकां न्हय, पाठ्यक्रमाच्या भायर तांकां कितेंय तरी वाचूंक मेळूंक जाय. आनी तेन्ना कसले रिसोर्सीस, कसली टॅक्नॉलॉजी कांय हाता कडेन नासतना आज देवाधीन शांताराम बाब वालावलीकार हांच्या सांगाता इन कोलॅबोरेशन विथ हिम तांणी अपूर्बाय हे भुरग्यां खातीर एक 3 म्हयनाळें ट्राय मंथली मॅगझिनूय बी बरें चालू केलें. मुखार ते इंग्लीश शिकोवपाच्या वावरान पावले आनी इंग्लीश ट्रेनिंग सेंटर हे निर्माण जातरीच तांकां थंय चीफ ट्युटर म्हणजे प्रमुख प्रशिक्षक म्हण प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवचे खातीर बी तो वावर तांणी केलो. जेन्ना मुळाव्या शिक्षणाचें माध्यम बदलून ते कोंकणी जालें तेन्ना मुळाव्या शिक्षकांकूय बी कोंकणींतल्यान प्रशिक्षण दिवचे खातीर प्रशिक्षक तयार करपाचें काम तांणी केलें. पूण इतल्याचेर जालें ना. कोंकणी शिकयतलो जाल्यार फक्त कोंकणी उलयली आनी बरयली कशाय कशी म्हण जायना. ताका एक कणो जाय आनी तो जाय व्याकरणाचो. आनी ती व्याकरणाची आवश्यकताय पुराय करपाक तांणी कोंकणी व्याकरण बरयलें, जाच्यो साबार आवृत्त्यो आयल्यात येत आसात आनी आज लेगीत त्या व्याकरणा वटयां आमी कसली गरज आसल्यार तेवटेनच घुंवतात. आनी एक प्रश्न आशिल्लो. विद्यार्थी म्हणना फुडें तांचे बरोबर पालक येतात. सगळ्या पालकांक कोंकणी बरोवपाक जावं शिकोवपाक येनाशिल्ली आनी तेन्ना सुशिक्षीत पासून पालक आसा, आपल्या भुरग्याक आपूण कांयच शिकोवपाक कळना जाल्यार एका तरेन तुका कॉम्प्लेक्स जाता की आपूण कांय करूंक शकना. ह्या पालकाची जाणीव समजून तांणी देवनागरी कळनाशिल्ल्या आवय बापायक आदार दिणे अशें लेट्स लर्न कोंकणी हें पुस्तक राजहंस वितरणाचे प्रभाकर बाब भिडे हांच्या आग्र्याक लागून सिद्ध केलें. सेवा निवृत्ती उपरांत तर कोंकणीन जी परंपरा चालू आसा आनी बरी फळाक आयल्या तांणी अदीक उमेदीन वावराक हात घाल्लो आनी कोंकणी विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच हेर बरोवपी हांच्या गरजेक लागून तांणी कोश विज्ञानाचे वावर केल्लो आसा. श्री मुकेश बाब थळी आनी श्री दामोदर बाब घाणेकार हांचे भितरले श्री घाणेकार आमचे मदीं आसात. तांच्या पालवान तांणी कोंकणी इंग्लीश शब्दकोश रचलो आनी उपरांत हालीं फाटल्या दसकान श्री दामोदर घाणेकार हांच्या सांगातार
कोंकणीतलो पयलो कोंकणी सचित्र अष्टांगी अभ्यासकोश इलस्ट्रेटेड कोंकणी मल्टी डायमेन्शनल लर्नर्स डिक्शनरी हो वावर तांणी लोकार्पीत केलो. सामकें हालीं म्हळ्यार 2019 वर्सा कोंकणी ध्वनीशास्त्र म्हणजे कोंकणी फोनॅटिक्स आनी भाशेच्यो कोंकणी भाशेच्यो बारीकसाणो नदरेन दवरून राजहंस वितरणा खातीर तांणी कांय पुस्तकांय तयार केल्लीं आसात. इतलें सगळें करून ह्या मीत भाशी खूपच नमळ आनी आदीं सांगलां तशें तोखणाय आनी प्रशंसे पासून पयस रावपी व्यक्तीन आपली सर्जनात्मक भूकय बी भागोवपाचो यत्न केला आनी तांच्या कवितेचें पुस्तक आयलां जाचें नांव आसा वज्रथिका. फावो सारकेंच नांव आसा. आज आमच्या कोंकणींतल्या ह्या वज्राक आनी एक तास पडटा आनी हो पुरस्कार म्हणजे ह्या भांगरानच थीक बसयल्ल्या भशेन ह्या खातीर ह्या पुरस्कार प्रदानाचें म्हजे दृश्टीन म्हत्व खूब वाडलां. सुरेश बाब तुमकां परबी आनीक नमळ अभिवादन. व्याकरणकार, अध्यापन शास्त्रज्ञ, कोशविज्ञानी, बहुभाषा पंडित आणि शैक्षणिक पत्रकार, पंचभाषा बोधक अशी साबार रूपांनी भाषेची सेवा जीवन पूर्ती केलेले कोंकणी सागरांतले रत्न विश्व कोंकणी केंद्रान सोदून काडला. हांगेल परिचय केलेले डॉक्टर किरण बुटकुळे हांकां अनंत धन्यवाद. वेदिरसचे श्री सुरेश जयवंत बोरकर हांगेले सन्मान करच्याक विश्व कोंकणी केंद्र मस्त भरम भोगता. हांगेले सन्मान करून दिवका म्हणून हांव वेदिरसचे महानीय लागीं निमगून घेता. तशीच विश्व कोंकणी केंद्राचे कार्यदर्शी, कोशाधिकारी आनी उपाध्यक्ष हांकां वेदीर येवका म्हण निमगून घेता. मितभाषी आणि अनअज्युमिंग पर्सनॅलिटी श्री सुरेश जयवंत बोरकर हांकां आजी कोंकणी अभिमानी तुमकां परिचय करून दिवन विश्व कोंकणी केंद्रान आमकां एक कोंकणी मनशान भाशे खातीर कसल पुरा करियेत म्हणलें एक दाखोवन दिला. ह्या सन्मानांत भाग घेतिल्ले सर्व महानीयांक वंदन. आणि आमगेल मागणे प्रकार हांग येवन ही प्रशस्ती घेवन आमकां संतोष आणि अभिमान भोगच्याक अवकाश कोण दिलेला. विमला वी पै विश्व जीवन सिद्धी पुरस्कार विजेत सुरेश जयवंत बोरकर माम हांकां अनंत धन्यवाद. तांणी थंय बसून आसका तशी हांव कार्यकर्त्यांगेले विनंती करता कसं म्हळ्यार वेदिकेरी वरलेले आईचे प्रशस्ती पुरस्कृत सर्व साधकांक वैरासो आपोवन एक फोटो खातीर बसकर म्हण निमगून घेता. तशींची आमगेले प्रशस्ती विधेयत जना लागीं तुमी वेदीर येवन आमगेलो तो बैसून ह्यो कार्यक्रम आमकां केन्नाय मनांत तशी फोटोंत आसच्याक सहकार कोरका म्हण हांव निमगून घेता. श्री एंटनी बारकूर, श्री उदय मामरो, श्रीमती कॉरन ए रस्किना, डॉक्टर पद्मनाभ कामत हांणी वेदीर येवका. तशीच
विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व विश्वस्तांनी विश्वस्त मंडळीचे आणि वेदी रेवका निर्णायक मंडळीचे अध्यक्ष श्री CD कामत मामानी दैदोनो वेदी रेवका मंडी मुन घेता कर्नाटक कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पाई हांनी वेदी रेवका मंडी मुन घेता तशीच ह्या संदर्भारी निर्णायक मंडळीचे अनेक संधे श्री उदय भिमरे हांगेलय आम्ही उडगास करता सती वरलेल्यांनी वेदी रेवनो फोटो पोस्ट दिवका म्हण विनंती. फोटोंत भाग घेतील विश्वस्त मंडळी आणि वेदी सकल सभेन तो आसन ग्रहण करका म्हण विनंती करता. कार्यक्रमाच्या तिथी श्री दामोदर मावजू आणि विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शेणय हांनी वेदीरीच आसीन जेवका म्हण निमगून घेता. विश्व कोंकणी पुरस्कार विजेत कोंकणी समाजाचे पंचरत्न आमगेल मुखार आसती. सभेन तशील सर्वांनी एक पटी ताळी पेट्टून हांकां अनेक पटी अभिनंदन करका म्हण हांव सगळ्याला निमगून घेता. किंवा तुमगेल अभिमानाची ताळी तुमगेले संभ्रमेची ताळी. मुखारी आम्ही आजही प्रशस्ती स्वीकार केलेले सर्व 5 जन साधकांक गेले प्रतिक्रिया ऐकूचार आसती. मुखावेल भागांतू प्रतिक्रियेचे उत्तर सुरेख आम्ही श्री अँटनी बारकोर हांगे लागी उलोवका म्हणून विनंती करता सर. जातनवरे देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक वेदी वयल्या मानेस्तांक म्हजे संगाती प्रशस्ती जिखप्यांक आनी सभिकांक नमान करून
म्हजी 2 उतरां हांव सुरू करतां. पयल्यान पयलें हो येदो व्हड मान आमकां दिल्ल्या पासत काळजा मनान देव बरें करूं म्हणटा आनी ही प्रशस्ती हांव स्विकार करतां. ह्या वेळार ही कृती भायर म्हाका उपकार केल्ल्या वितोरी ताणें कन्नड लिपींतलो बूक संपादन करून प्रकाशीत केल्लो, ताकाय देव बरें करूं. तशेंच मेलवीन बाबा ताणें देवनागरीक लिप्यांतर करतना म्हजो मस्त काम पडलें, ताकाय हेल्प केलें आनी मागीर कविता प्रकाशनान प्रकाशीत केलो. आनी ताचे सांगाता किशू बारकूर म्हजो साहित्याचो गुरू, तो आज हांगा ना, भायल्या गांवांत कामार आसा, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या पत्नी सिंथिया आनी कुटुंबादारांक आनी तशेंच गुरुबाळीक आनी ताच्या सगळ्या मंडळीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रशस्ती दिल्ल्या मौजो तुमकां देव बरें करूं. ह्या वेळार म्हाका उडास येता बस्ती मामाचो. ह्याच वेदीचेर हांवें ताचे सांगता पळयलें लास्ट प्रोग्राम आसलें, ताच्या वेळार ताणें सांगलें म्हाका आणकी एक 20-25 वर्सांचें काम करूंक आसा म्हूण 2 वर्सां पयलें सांगलें. ताजो आज म्हाका मस्त, तूं आतां ना म्हूण चिंता ना, ह्या उतराचो म्हाका मस्त उडास येता. काल थावन हांव म्हजें एक उतार म्हज्या मोतीन भोवन आसलें, पूण ताजो तो एक प्रोत्साहन, ताजी उतरां आमच्या काळजांत उरतलीं आनी त्या निमती आनी ह्या प्रशस्ती निमती आमकां सडीत काम करूंक उमेद मेळटली म्हूण म्हजी पातयणी. ही प्रशस्ती भोव व्हड प्रशस्ती. काल सकाळीं येताना मस्पटी आयलो हांव विश्व कोंकणी केंद्राक वेगवेगळ्या कार्यांक, पूण काल येताना म्हाका गांवजण भोगली. मागीर पुरा हांगा जाल्ले पुरा वेवस्था पळयतना आनी मुखार येताना एक 3 फुटीचें थंय एक पोस्टर घालून दवरला. हांव म्हज्या रुमाक फाटीं गेलो आनी थंय एक 10 मिनटां बसलो. म्हजी किशूक मेसेज केली म्हाका मस्त इजिनेस अनइजी भोगते आसा म्हूण सांगून घेवन. ताचे उपरांत हांव मात्र न्ही, मागीर मावजो बाबान सांगलें की हांगाचो तो ताणें एक प्रॉपर डेफिनेशन दिलें म्हज्या भोगणाक, तो ग्लॅमर ऑफ दीस प्रशस्ती अँड दीस वॉट विश्व कोंकणी डज हें नातिल्लें. आनी तें डेफिनेशन म्हाकाय वाजबी म्हूण भोगलें. तो इतलो व्हडलो एक व्हड मट्टाची प्रशस्ती दितात आनी ह्या मुखांत आयच्या समाजीक गरज आसची, एक साहित्याची गरज ही पूर करतात. प्रशस्ती मेळ्ळी, ताळयो मेळ्ळ्यो, हे फायदे, पूण हाचे सांगता म्हाका वेगळे फायदे जाल्यात. रमेश मामा लागीं म्हजी वळख जाली आनी त्या मुखांत म्हाका कळ्ळें की तूं आतां एक 2 वर्सां पयलें रावल्लें काणयेचें अनुवादाचें काम मुखार सरोवंक प्रयत्न करनासा. हें भोवशा ही प्रशस्ती मेळ्ळी न्हय जाल्यार म्हाका ताची सांगता ती वळख जायनासली आनी उलोवणें चलनासलें. सो अशें सांगाताच शकुंतला मायन कॉल कर म्हजे लागीं सुमार अर्द घंटो उलयली ती. तली पुरो उतरां एक तर प्रशस्ती सांगता आमकां चड एक तर संतोश दितात. आनी ह्या वेळा मासा काणये विशयांत ते मासा म्हणल्या शब्दा विशयांत एक 2 उतरां सांगून म्हजी उतरां हांव कंप्लीट करतां. मास म्हणजे जनरल बहुवचन आसता. मासा म्हणल्यार कितें, इज इट अ प्रॉपर वर्ड म्हणजे सवाल म्हाका गोंयांत विचारलेले, काल रमेश मामान विचारलें. तो मासा म्हणजे जनरली ते यूज जायना, पूण एक संदर्भार हे मासां खावची म्हूण आसात, एकामेकाची मासां खावची. आनी त्या वेळार मात्र तो शब्द बसता आनी म्हज्या ह्या कविता संकलनाचो उद्देशूय भोवशा तोच आसलो. आनी ह्या काणयेंत अखरेक काणयेचो प्रोटॅगनिस्ट तो क्रिस्तांव आसता, तो पडटा आनी तो पडल्या वेळार ताच्या जिवा भितर एक किसर वेता आनी तो किसर रामाण्ण वोण काडटा. पूण तो सांगता पळय किसर गेला, कांटो गेला भितर पूण किसर उरला, घरा वचून किसर काड ना तर फोडाफोड सुरू जाता आनी रशी जाता. पूण आतां जावन आसा, हांवें भोवशाक ही काणी बरयली 2009 तशी बरयली, पूण काणयेचो उद्देश आसलो की अशें म्हणजे आमच्या समाजांत किसर भितर गेले भायर येयचे आनी रशी जावन वचो म्हूण. पूण आज रशी चड जावन आसा आनी ह्या साहित्या निमती आनी ह्या वावरा निमती ही किसर काडची आनी त्या मुखांत समाजेंत रशी जावचे आडावचें एक काम जावं दी. आनी अशें काम करना अशा विश्व कोंकणी केंद्राक आनी सर संस्थांक हांव मान बागयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. अस्वस्थ समाजाक सम करता म्हणल्यार उद्देशांनी विश्व कोंकणी समाज सगळा ಒಟ್ಟು हाडचे प्रयत्न करतस म्हणल्यार एक अभिमानाचें उतर तुमी उलयलां. तुमगेले प्रतिक्रियेक धन्यवाद श्री एंटनी बारकर सर. आतां हांव श्री उदय मम्ब्रो हांगे लागीं प्रतिक्रिया दिवका म्हूण हांगेले निमगून घेता. नमस्कार.
ह्या वेदीर आयज बस्ती माम नासतना बस्ती माम सगळेच कडेन दिश्टी पडटा म्हाका. म्हणून हांव बस्ती मामांचे स्मृतीक अभिवादन करून वेदी वयल्या मानेस्तांक आनी म्हज्या मुखार बशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक भोवमानाचो नमस्कार करता. आनी आयज ह्या पुरस्काराच्या निमतान चड न्हय एक 2 उतरां सांगता. काळीज इतलें भरून आयलां चड खोशयेन. हांव बरयतां खूब वर्सां, पण म्हजें पयलें पुस्तक फाटल्या 10 वर्सां पयलीं ह्याच म्हयन्यान म्हजे इश्ट संजीव वेरेकार हांणी उजवाडाक हाडलें. आनी तेन्ना सावन म्हज्या साहित्य सेवेक एक परत गती आयली. आनी आतां जें बरोवप जाता त्या बरोवपांत आनी पयलींच्या बरोवप्यांत खूब फरक आसा अशें म्हाकाच जाणवता. आनी म्हाका एकदां दिसता की पयलींची जी 30 वर्सां म्हजें बरोवप जालें तेन्ना पुस्तक छापलें ना हें एके वटेन बरें जालें. आतांच्या बरोवपान घडलां कितें की हांव म्हज्या फाटल्या 50 वर्सांच्या 60 वर्सांच्या काळांत म्हाका म्हज्या वेवसायाच्या निमतान जावं म्हज्या सामाजीक लोकांक मेळपाच्या हातूंतल्यान जावं जे लोक वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले म्हाका मेळत गेले त्या लोकां बरोबर भोंवता आसतना त्या लोकां बरोबर वागता आसतना वेगवेगळ्यो वृत्ती प्रवृत्ती बऱ्यो वायट प्रामाणीक निस्वार्थी निगर्वी अशा वेगवेगळ्या समाजांतल्या वेगवेगळ्या प्रवृत्तीं कडेन संबंद आयलो. आनी तातूंतल्यान बरें कितें वायट कितें हें समजत गेलें. अशें न्हय की आयजूय बी म्हाका सगळें कितें कळटा आनी म्हाका खूब कितें कळना, पण मनीस जन्मभर शिकत आसता. आनी ह्या फाटल्या शिक्षणांतल्यान हो जो कविता संग्रह म्हजो आयलो इंद्रधनू उदेव, ह्या कविता संग्रहात एक बरें वायट खबर ना म्हाका, पण एक तो नेमको काळूच असो जालो की अख्खो संवसार कोरोनाच्या विळख्यांत सांपडलेलो आनी म्हजो कविता संग्रह उजवाडाक आयलो. ह्या कविता संग्रहांतल्यान एक तरेचो संदेश आसा की केदीय व्हडली अरिश्टां जरी आयली जायत जाल्यार एक ना एक दीस ती अरिश्टां पयस जाता. रात जरी जाली तरी आमी फाल्यां जो सूर्य उदेतलो त्या सुर्याक लागून आमी ती कितली काळखाची रात जी आसा ती पासियेंसान काडटात, पूण लक्ष आमचें सुर्या कडेन आसता, सुर्याच्या उजवाडा कडेन आसता आनी आमकां खात्री आसता की फाल्यां हो सूर्य येतलो. ह्या म्हज्या लेखनांतल्यान एक तरेचो संदेश त्या काळांत समाजाक मेळ्ळो. खुद्द म्हाकाच जेन्ना जेन्ना फाटल्या 2 वर्सांक निर्शेणी येताली त्या वेळार हांवें ह्या म्हज्याच कवितांचो म्हजे खातीर वापर केलो आनी एका तरेच्या डिप्रेशनांतल्यान नकारात्मक वृत्तींतल्यान सकारात्मक वृत्ती कडेन वचपाचो प्रयत्न केलो. ह्या विमला पै कविता कृती पुरस्कारान म्हाका हो सरस्वतीचो जो भोवमान फावो जालो त्या पुरस्काराचो हांव नम्रपणान स्विकार करतां. आनी आयज म्हजे बरोबर हांगासर जांचो भोवमान जाला त्या सगळ्या भोवमान जाल्ल्या पुरस्कार विजेत्यांचो हांव तांकां परबीं दितां. आनी जांच्या हातसून म्हजो आयज पुरस्कार जालो
ते आमचे गुरुतुल्य ज्ञानपीठ विजेता दामोदर मावजो, जांकां आमी गोंयांत आनी सगळेच लोक भाई मावजो ह्या नांवानूच वळखतात, तांचे हातसून हो गौरव जालो हाजो म्हाका खेरीत चड आनंद आसा. हांव तो गौरव नम्रपणान स्विकारतां आनी सगळ्यां खातीर एकूच मागतां की सगळ्यांच्या आयुश्यांत उमेदीचो इंद्रधणू उदेव, इंद्रधणू उदेव. देव बरें करूं. प्रतिक्रिया दिलेले उदय म्हांब्रो हांकां हृदपूर्वक धन्यवाद. आतां हांव श्रीमती कॉरिन ए रस्किना हांकां तांगेल प्रतिक्रिया ह्या प्रशस्ती विशयान दिवका म्हण निमगून घेता. वेदीर आसल्या आनी सर्वांक म्हजे नमस्कार. दुर्बलां खातीर सेवा म्हजी मानून घेवन बस्ती वामन शेनय कोंकणी सेवा पुरस्कार 2021 म्हाका दिवन मान केल्ल्या खातीर हांव तुमकां आभारी. ह्या पुरस्कारा खातीर म्हाका विंचलेल्या निर्णयाक विंचून समिती आनी नांव निर्देशन केल्ल्या सगळ्यांक म्हजे दिनवास. म्हज्या सांगाता सेवा पुरस्कार 2021 सक्कडी एवॉर्डीजाक हांव इन्क्लुडींग डॉक्टर पद्मनाभा कामत म्हजे उल्हास. ह्या म्हज्या पैनांत म्हाका सांगात दिल्ल्या सगळ्यांक ही प्रशस्ती वांटून घेता. म्हज्या कामांत व्हड आदार दिल्ले म्हजे गोवाक वायटस रास्किना, तशेंच म्हजे जिना रास्किना, वायट डव्स खजारे आनी कार्यदर्शी जेरम क्वेलियो, वायट डव्स दस्तकांत बावरकर दिवचे जेराड फर्नांडीस आनी वायट डव्स सादो सुनील बालिगा आनी सगळ्या वायट डव्स सिब्बंदींक म्हजें नमन. तिसरे हंताचें कॅन्सर आनी हेपेटायटीस बी हांवें सफर जाल्लें जाल्यार देवान म्हाका म्हजो हात सोडूना. लोकांनी म्हजे जिनी 2010 एप्रील 4 संपली म्हणून चिंतल्यार म्हजें काम आनीकी बाकी आसा म्हणून मिस्टर गिल्बर्टान सांगल्या बरी देवान म्हाका पाटी हाडलें. म्हाका भुरगीं जायनात म्हणून दोक्तरांनी सांगल्यार देवान म्हाका भुरग्यांचें देणें दिलें. देवाक अर्गां जावन भुरग्याचें देणें दिल्ल्याक हांवें गव्हर्मेंट वेनलॉक लेडी कोशन हॉस्पिटलाक हांव भेट दिवंक सुरू करतना थंय तांचे लोकांचे कश्ट पिडा तांचे वळवळे तांकां गत आदार कोणी नात पळयतना हांवें म्हणी कितें म्हणी करीचे म्हणून म्हाका भोगलें. तशें वायट डव्स सुरू करूंक पावलें. आमी वायट डव्सान हाडचीं मनशां मार्गा वयलीं ती कठीण कश्टांत आसलीं. किडी भरलेले, उवो भरलेले, तले गाय जाल्ले, मारून उडयल्ले तलांक आमी वायट डव्स आश्रमान हाडून तांची चिकित्सा पळोवन तांकां मस्त मोग दिवन पळयल्या. मागीर कोणाक नाकाल्लीं मनशां कितले बरें करून फुलोवन आमी तांकां बरें जाल्या. मागीर ती तांच्या हांसो तांच्या तोंडार आसतना आमकां तो बोवर संतोश आनी चड काम करीचें म्हूण आमकां भोगता. येदोळ पर्यंत 680 वयर निर्गत्यांक आमी घेतलां आनी मोर देन 395 दादले आनी बायलीं तांचे मानसीक पिडा संपूर्ण गूण जाल्या. मागीर तांची घरां तांचे गांव
व्हाईट हाऊसान असली निवासी हांगाची न्हय पुरा बायले येवन हांगा मार्गार पडून आसतात. तांचे गांव तांचे कुटुंब सोदून काडून तांकां आमी फाटीं पावयलां. व्हाईट हाऊस संस्थे खातीर म्हजी पिडा लागल्या. मागीर म्हाका एक शॉक जाल्ले हांव मरणाच्या तडीर आसली म्हणून. तशें हांव मेल्यार हांची गत कितें म्हणून हांव मंगळूरचे बिसायबा कडेन वचून एक जागो विचारलो. तशें मंगळूराचे बिसायबान म्हाका 49 सेंट्स जागो मारोलींत दान दिलो. ताजेर आमी सकडी एक बरेंत घरान रावतात. दुर्बळांक कितें आश्रमा बरी बांदिजे म्हणून एक व्हड 200 बेड एक नियरींग 9 crores दानीचे हेल्पांत आमी एक सुबीत आश्रम बांदला. तांतू पुरा सौलभ्य पुरा दिवन मस्त मोग दिवन आमची निवासी आतां प्रेझेंटली 140 आसात. सुशेगाद जिणी जियेतात. मदर तेरेझान म्हणली एक फावटी एक दुर्बळो बुकेन मेल्यार देवान ताका आदार दिवना म्हणून न्हय, बागार हांवें आनी तुवें त्या मनशाचे गरजेक दिवनातल्याक अशें घडलें म्हणून. सबार निर्गतीक कचऱ्या डब्यान थावन खावचें, चिकन स्टॉलान थावन उडिल्लेलें खावचें पळोवन आमकां दूख भोगलें. आमी बरें जेवण जेवतना आमचे बावडा मार्गार जेवण नासतना आसात. तशें 26 वर्सां आदीं एक 20 पॅकेट जेवणां काडून बिदीक वचून बुकेल्यांक दिवन आराम केल्लें काम येदोळपरान आमी सदांत एक 200 मनशाक सदां आमी मार्गारी जेवणां वांटात. तशें लॉकडावना वेळार लोक बुकेन आसतना आमकां एक 75,000 75,000 चड आमी जेवणां मायग्रंट्सांक निर्गत्यांक घरनातल्यांक पुरा आमी वांटून आमकां एक त्राण मेळ्ळें. ह्या म्हज्या पयणार सबार सवालां, अडकळी, दोशी, टिका आनी सबार समस्या आयल्यार हांवें धैर्य सोडूना. हांवें आनिकी बोळान काम केलें. मनीस तुका प्रशस्ती दिता पूण देव तुका प्रतिफळ दिता. समाज समान म्हणून दुसऱ्यांचे बदलाक हांवें आनी तुवें ह्या समाजाक बदलावणी हाडयत. आमी एकामेकाचो मोग केल्यार हे समाजांत स्वर्ग करयत आमकां. म्हणून म्हजी 2 उतरां अखेर करता आनी बस्ती मामाक देव अमर शांती दिवं. लांब जीव कोंकणी विश्वा केंद्र देव बरें करूं. म्हजे कोंकणीले चड उणें जाल्यार तुमी म्हाका पेशंटली आयकलात. थँक्यू वेरी मच. तिगेल क्षेत्र जाल्यार सेवा हांत भितर फिनिक्स पक्षीशे परतून येवन जनाल सेवा करता आशिल्ली कॉरिन रस्किना हांकां अभिनंदन. हांगेले प्रतिक्रिये खातीर धन्यवाद. डॉक्टर पद्मनाभ कामत हांणी तांगेले सन्माना विशयांत उलयताची प्रतिक्रिया दिवका म्हण निमगून घेता. नमस्कार. स्टेजार आशिल्ले समाजाचे पुरा घटानुघटीस आमगेले कोंकणी समाजाचे मलगड मनुष्य, कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्य, हांगा आयिल्ले समाजाचे पुरा बंधू भगिनीस तांकां नमस्कार करता. आमगेले वीर व्यंकटेशाक मनांतू स्मरण करता, गुरुवर्यांक स्मरण करता, मलगड्यांक नमस्कार करता. एक 2 उतर सांगू इश्ट करता. मस्त व्हड भाशण दिवन म्हाका गोतना जाल्यार
मिगेल काम उलयता. हे एक समारंभाचे प्रोटोकॉल डिमांड्स हांव उलोवपाचीच एक 5 मिनट उलोवपाचीच उलयनाशी हांव बसता जायना ताजे खातीर उलयतास. तुमी लेक्चर पुरोची कशें बा हो डॉक्टर ह्या स्टेजार कशें सिलेक्ट जावन आयलो म्हूण म्हाका एक पाटी दिसता 10 वर्स फुडें म्हाका सिलेक्ट केलां म्हूण. जाल्यार आमगेलें काम म्हाका दिलें सन्मान आमी विनम्रपूर्वक जावन घेवका जाता. खंयचेंय काम असो हें कामा दिलेल मर्याद एक इंडिविज्युअला दिलेल मर्याद न्ही. दिस रेस्पेक्ट ऑर दिस ऑनर इज गिवन टू द वर्क and not for the individual. And ताजे खातीर म्हाका तें एक हेम्मेस हें एक एवॉर्ड आमकां एक मेळ्ळा म्हणून. अनेक हे एवॉर्डाचे रॅमिफिकेशन ऑफ दीस एवॉर्ड विल बी विंगडांक स्फूर्ती मेळटा. मिगेले तसले यंगस्टर्स मिगेले तसर प्रोफेशनल्स आमगेले समाजांत मस्त जन आसाची 20 lakhs 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಮಚಿಗೆಲ್ಲ ಆಸತಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಸಚಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕೀಸ್ ಆಸಚಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಸಚಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸಚಿ. सोशल वर्क म्हळ्यार लास्ट आद्यत पुरा जनाले. फस्ट आद्यत कसं म्हळ्यार कशी जलल तितली वग्गी वयर येवन वग्गी कमाई करचे लायक पोजिशनार येवचे म्हणून. आज आमगेले कामान तूं आमी कसं दाखोवन घेतला म्हळ्यार in addition to becoming a professional, in addition to gaining all the professional credentials, you can still do social work and philanthropy. That is what I want to show the आमी आमगेले समाजाची यंगस्टर्स दाखोवका. इता म्हळ्यार मस्त जन फॉलोअर्स नांची म्हाका मिगेल काम करतले मस्त उणें. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ एकलो ಡಾಕ್ಟ್ರು मिगेले एक ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ತಾಣ್ಮಕ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಮಾకు ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ नांची मला मिगेल ग्रुप जॉइन जावची मस्त जन उणे. एक प्रोफेशनल जावन हें काम करचें कश्ट हांव ओपून घेता. हांव एक उदाहरण दिता. रात्रीची 1 घंटा कॉल येता. सामान्य जावन आमकां येवची कॉल हॉस्पिटलाचेंची. पुरो कॉल आमी काडका जाता. खंयचेय कॉल आमी ब्लॉक करूं जायना, सायलेंट मोडार दवरूं जायना. तुमकां परत एडवांटेजस तुमी सायलेंटार दवरयत, ब्लॉक करयत, कोणेय तुमकां ब्लेम करनाची. बिकॉज तुमगेलें पर्सनल लायफ प्रायवेसी इज इम्पॉर्टंट. आमकां तें ना. एक डॉक्टर जाल्यार आमी कॉल ब्लॉक केल्यार तें आमगेलें एक प्रोफेशन आमी अवमर्याद केल्या वरी जाता. रात्रीची 1 घंटा कॉल येतना आमी फोन काडपाचीच जाता आनी आमी ते पेशंट आसता पुरो, पेशंटाल रिलेटीव आसता पुरो, तो एक आमगेलो एक सहोद्योगी आसता पुरो, ताका आमी हेल्प करपाचीच जाता. हे पुरो आमी काम केलां लास्ट एक 20-25 वर्स साकून आमी करता आसाची. डॉक्टर जाल्यान दाखून आमी करता आसाची. तुमी आलोचन करूं पुरोची हें पुरो कशी करता म्हणून. आमगेले एक फॅमिलीची हेल्प नाशी जायना. मिगेल धर्मपत्नी डॉक्टर सौमिनी कामत हांगा आयले. शी इज अ पिडियाट्रिशियन. मिगेल चेडू दोग जाण कोणाकी इरिटेट जाता. रात्री 2 घंटे फोन उखळ्ळो, ECG पळोवन बसल्यार जगदीश मामा गोत आसा, तांणी म्हाका फोन करताची. रात्रीचे 2 घंटे उठोन ECG पळयले, कोणेय म्हणटले ऑफिस सो म्हणून. जाल्यार मिगेले फॅमिली दे हॅव बीन माय रॉक सॉलिड सपोर्ट. दे हॅव नेवर डटर इवन वन वर्ड. खंयचे विंगड जावन जाल्यार तूं हॉस्पिटलांत तूं बैस, रात्रीचे 2 घंटे फोन पळोवन ECG वाजूच म्हळ्यार कोणाकी पिशी लागतले. आनी 1-2 वर्सात न्ही, एक दशमान ಅದಕ್ಕೊಂದು जातास 2014 ಪುಟದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟು जातास. तें हांव निज जावन आमगेलें आज सक्सेस कसो आसा तें एक फॅमिलीचें एक बॅकग्रावंड सपोर्ट नाशी जायना.
Another thing is the dedication. आम्ही एक डेडिकेशनाची एक उदाहरण दिता. सुलभ ना सांगच्या सुलभ रात्री 2 घंटे म्हाका कॉल येता. कॉल येवची खंय देखून म्हणून म्हाका समा कळतना I am not able to see the location. So, but I have to pick up the phone because I know somebody is in distress. कोणाकी ತೊಂದರೆ जातास म्हणून. Phone करताना it has come from Pulwama, from an army doctor. And one Jawan is sustained a heart attack. With our network, I am in touch with all the army doctors across 550 hospitals all over India, including the very sensitive areas like Pathankot, Pulwama, Anantnag, and Baramulla, especially Jammu Kashmir and Ladakh, strongest network. But for security reasons, I am not able to divulge more details. ज्याला हांव तुमकां एक सना एक माहिती दिता कितले कश्टा काम पडलें, कितले सूक्ष्म काम हें म्हणून. 2 घंटे डॉक्टर फोन करता, तो MBBS डॉक्टर आर्मींत आसा. त्या पुलवामांत एक जवानाक अटॅक जाला, ताका कसं करचें म्हूण कळतना म्हळ्यार ECGS पर तांगेलो पुरा फेसिलिटी आसा, बट तांकां गायडन्स मेळना. रात्रीचे 2 घंटे कोण गायडन्स दिता? त्यामुळे पुलवामान तितले एक व्हेरी सेन्सिटीव झोन. सो अटॅक जाला, हांव इमिडिएटली आय टेल हिम, सी दिस ECG शोईंग अटॅक, तुमगेले ते प्रोटोकॉल फॉलो करी, हें करी, आनी यू मे हॅव टू इमिडिएटली सेंड हिम टू अ सेफर प्लेस एंड एअरलिफ्ट करूं जायना म्हळ्यार इट इज अ नाईट टायम. So what he does is, he sends him to the nearest army hospital, and early morning he is airlifted to Chandigarh. From there, because nearest hospital for them was there, Chandigarh. So he goes to Chandigarh, and next day his angioplasty was done. Hantu मेळना satisfaction तुमकां खंयचे एक field मेळना. एक not only you have helped somebody, you have also saved somebody's life, and that too our own Jawans who are at the forefront of our country helping us. Another aspect of our work is involving Janaushadhi. तुमकां दिसच्या पुरो प्रायम मिनिस्टरान कशें बाय डॉक्टराक प्रेस केलें म्हणून. आमगेलें कामां प्रेस केलां, मिगेलें तोंड पळोवन प्रेस केलें न्ही, मिगेलें नांव पळोवन प्रेस केलें न्ही. आमगेलें कामाचें विषय PMO देखून म्हाका कॉल आयलें. तुगेलें पुरा लास्ट 6-7 इयर्साचें पेटोवन दी आमकां म्हणून. वेरी वेरी मेथॉडिकल सर्च करून पुरा आमी तें केलें, पुरा पेटोवन दिलें हांवें प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक. तें पुरा पळोवन फायनली द अवॉर्ड वॉज सिलेक्टेड. मस्त अध्ययन केलां प्रायम मिनिस्टरान. तें अशीच एक मुखस्तुती न्ही, तें पळोवन दिलेलें अवॉर्ड. इथं म्हळ्यार तें कामां दिलेलें अवॉर्ड. ताणें मेला 1 मिनट उलयलेलो, त्या 1 मिनटांत तें पुरा 6 वर्सांचें काम ताणें नरेट केलां. म्हळ्यार तितलें एक गाड जावन ताणें तें अध्ययन करून ताजे विशीं निरूपण केलां. तें एक दीस विडियो कॉन्फरन्स लास्ट इयर मार्चांतूच जालाली. ताजे विशीं 1 मिनट उलयता, बिकॉज तेन्ना म्हणे इम्प्रेस जाल्यार कसं लायक आमगेलो देशा प्रधानी म्हणून हांव एक सांगता. जनौषधींतू फुडें खंयचे जनौषधींतू विंगड फेसिलिटी. आतां चड जनौषधी म्हळ्यार जनाक तें मेडिसिन्स मात्र मेळटा म्हणून. आमी कसं केलें म्हळ्यार वॅल्यू एडेड सर्वीस म्हळ्यार इन एडिशन टू जनौषधी we wanted to instill more facilities in the Janaushadhi segment so that people are attracted to Janaushadhi, because pura janan viklalo reach ami vakkat matra viklari antu kasane sevana. So what I did was, I told Janaushadhi vendors, where there is more footfall, where there is more credibility, where there is more interest, I told them, you keep in addition to medicines a diagnostic kit. Let it be BP machine, sugar checking machine, and also ECG machine. First अजयन म्हणाले कसं आहे ते वखद विकतना तांकां पुरसोती ना, मागीर ताणें ECG केन्ना काडचें म्हणून. I showed it by starting 1 or 2 pilot projects. Now we are in 40 Janaushadhi Kendras all over Karnataka, where ECG is done in addition to dispensing medicines. And this is what impressed our Prime Minister, because very few people have done it,
And now this has been sustained, this movement has been sustained, and it has now gone to Calcutta also. We have given it to different places all over India, and we are able to leverage on our initial success averi आम्ही विंगड कडेन दिला. हाका मी जनौषधी जनउपयोगी म्हणतना प्रधानीक भारी खुश जालें त्या वर्ड, आनी ह्या वर्स तेंच वर्ड स्लोगन दवरला तांणी, जनौषधी जन उपयोगी म्हणून. सो ह्या वर्स फुल्ल प्रधानीन लास्ट इयर सांगेल म्हाका तें हांव त्या वर्ड हांव यूज करता म्हणून, आनी ही इम्प्लिमेंटेड दॅट बाय यूजिंग दॅट स्लोगन फॉर दिस इयर्स जनौषधी जन उपयोगी. ಜಗದೀಶ್ ಮಾಮಂಗಸ್ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖಾಚೆಚಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ 25 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಂತೂ ಖೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ECG ಮೆಷಿನ್ನ ಖೈ ಜನ ತೊಂದರೆ ಜತಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ सेन्सिटिविटी आम्ही पळयलेल्या प्रकार आमगेल्या अध्ययना प्रकार लास्ट 4-5 वर्सांत आम्ही फर्स्ट अध्ययन करून खंय प्रॉब्लम्स त्या पुरा जिल्ह्याचे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ECG ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ 575 ಕಡೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ 25 ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜಲ್ಲನೆ ಬಿಜಾಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂಜಲ್ನೆ आणि एक 5-6 जिल्हे बाकीस ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಮಾಮಲೆ हॉस्पिटल ಅಂತೂ ಎಸ್ आमगेले केंद्र मेन कसं म्हळ्यार आमगेले एक स्लोगन कसं म्हळ्यार फॉर आवर कंपनी कॉमन मॅन इज द बेनिफिशियरी अँड द शेअर होल्डर. आमगेले शेअर होल्डर कोण म्हळ्यार कॉमन मॅन. आज ही आमगेले हे संस्थे दिसच्या पुरो कशी चलयसितस सरकारा जायनातिले हांव कशी चलयसितस म्हणून जनाले एक इंट्रस्ट जनाले एक सेवेन जनाले एक सपोर्टानं चलयसितस. एक सुलभ नाही चलसूचे एक वर्ष चलसूचे पुरेची. सस्टेनेबिलिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एनी न्यू वेंचर. इफ यू आर एबल टू सस्टेन देन यू हॅव हिट द टार्गेट. आम्ही 1 वर्ष चलसून 2 वर्ष कवळारी जन म्हणताची फटी एक केलें आता करू का जाणार जालें कवळें तें म्हणून. वी हॅव बीन एबल टू डू शो रिजल्ट्स sustain it for last 4 years and we are continuing the effort with more energy and zeal and आम्ही आणखी फ्युचर कंटिन्यू करका. ऑर्गन डोनेशन विषय मस्त अवेअरनेस आसा. तुम्ही ऐकून अशा पुराची जनान ऑर्गन डोनेट केलें वरनंतर एक दोळ दिल्लो लिवर दिलें ताणें तागेलो ऑर्गन डोनेट करून अनेक जनाक जीव वरयलो म्हणून. हांव एक सणा विशय सांगता. मिगेले डोनर्स हातू आतां एक ಕೆಲವು ಜನ ನಾಂಚತ್ तांणी मरचे टायमार मिगेले न्हू एक चेक दिवन सांगिल्लो विशय हें एक आमगेलो ऑर्गन डोनेशना वरीची आमी ऑर्गन डोनेट करताची. हें अनेक रितीचें ऑर्गन डोनेशन इता म्हळ्यार हंतूय जीव व्हरता. हांव एक चेक बरोवन दिता म्हाका गोतस हांव नेक्स्ट इयर ना म्हणून. आमगेले मस्त जनान डोनेट केलां. कोड्यालची मस्त जन आसाची क्रिस्तमांची आसाची आमगेले गोंयचे मिगेल पेशंट्स आसाची तांणी तांतू केलो जनांनी येवन सांगिल्लें हें इट इज नो वे इन्फिरियर टू ऑर्गन डोनेशन. वॉट यू हॅव डन बाय गिवींग ए ECG machine to a place where so many lives are saved. आणि तांणी सांगलां आतां केलो जन चेडू म्हण दिताचे तांगेले आनमल नांवारी आनी नांच केलो जन तांगेले नांवारी हें आमगेलो जल्लल गांवांत दिवका हें ECG मशीन म्हणून चॅक बरोवन दिताची. तशी एक ऑर्गन डोनेशना वरीच आमगेलें एक अभियान चोवन येतस आतां. तशी आनीक फ्युचरांत असलें एक डोनेशन्सानाचें आमगेलें इन्स्टिट्यूशन चलचें. आमकां बंडवाळ म्हळ्यार जनालें हेल्प आनी जनालें एक सपोर्ट त्या चोलने तस आज आमगेले एक संस्थेक सन्मान केलेलें तुमकां पुरा आज येवन आमकां पुरा जनाक क्लॅप करून तुमी हुरिदुंबिसिलां. आमकां पुरा आज भारी खूश जाली. पुरा आज सन्मान मेळ्ळें तांकां मिगेलें हृदयपूर्वक अभिनंदन. आनी कोणेलें नांव सांगू विसरला री माफ करका. नमस्कार. रूख कसलो म्हणू ताजी फळान कळतकय व्यक्ती कसलो म्हळ्यार तागेले कामान कळतकय. तशी उणे लोकांना भोंवची मार्गारी चलतची श्रद्धेन जनसेवा करतशिल्ल्या डॉक्टर मम्माक हृदयपूर्वक वंदन. आता श्री सुरेश जयवंत बोरकार हांणी प्रतिक्रियेचे उतर उलोवका म्हूण हांव निमगून घेता.
हाचेर उपस्थित आशिल्ले मानेस्त आनी हांगा जमिल्ले कोंकणी भक्त हांकां हांव नमस्कार करता. विश्व कोंकणी केंद्राची ही वास्तू आनी तातूंत चलिल्लें कार्य पळोवन मन अजापीत जाता. ज्या विभुतीच्या अथक परिश्रमाक आनी कर्तृत्वाक लागून हे सगळे वैभव घडून आयलां त्या सर्गेस्त बस्ती वामन शेनय हांकां हांव साश्टांग दंडवत घालता. तुमी विमला पै पुरस्कार दिवन म्हाका गरजे भायर मान आनी मोठेपण दिलां. हांव तुमकां नमस्कार करता. फाटलीं 60 वर्सां कोंकणीचो महायत्न चलतना म्हजे सारक्या एका अतिसामान्य मनशाच्यो 1-2 संविधा तातूंत पडल्यात. हाचो म्हाका अभिमान आनी समाधान आसा. ह्या महायत्नात आमच्या जायत्या दिग्गजांनी आपली बुद्ध, जिद्द, सोंशीकपण, पयशिल्ली नदर, रागाचेर ताबो, प्रसन्नपण अशे तरेचे गुण घेवन स्वभाशिकाचो विरोध आसुनूय ह्या महायत्नात वेगळ्या वेगळ्या पावंड्याचेर म्हणजेच साहित्य अकादमीची मान्यताय आठवे वळेरेंत कोंकणीचो आस्पाव राजभाशेचो मान आनी हालींच ज्ञानपीठ पुरस्कार आमचे मावजे बाब दामोदर बाब मावजो हांकां दिवन कोंकणी मोठे तेंगचेर पावयल्या. ही येदी व्हडी क्रांतिकारी जोड कोंकणीक इतिहासीक कारणाक लागून फापसून गेल्लो समाज ज्या राज्यांनी पावलो त्या राज्यांनी आपलो राबितो करून थंयची भास शिकून घेवन त्या भाशेचेर लिपयेंतल्यान तांणी कोंकणी बरयली आनी जमता तशी केळयली. तुमी कन्नड लिपी घेवन कोंकणी तिगयली आनी अजून तिगयतात. आतांचे पिळगेन देवनागरी आपणायल्या. हांव तुमचे मुखार नतमस्तक आसा. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वेगळ्या वेगळ्या सभांनी, परिशदांनी, संमेलनांनी कोंकणीची लिपी एकूच आसची अशी ती देवनागरी आसची असो विचार प्रबळ जायत गेलो आनी आज तुमी तो विचार प्रत्यक्षांत हाडपा खातीर वावुरतात हें पळोवन मन सामकें दादोशीत जाता. हे सबंद वाटेर तुमचो आमकां सांगात मेळ्ळा. आनीक एक वचून आमची मोख जोडपाची आसा ती म्हळ्यार गोंयचें प्रशासन कोंकणींतल्यान जावप जे आज मेरेन जायना. ही मोख आमी तुमच्या सांगातान जोडूंक पावतले असो म्हाका विश्वास आसा. देव बरें करूं. कोंकणीचे अभिवृद्धीचे विविध पावंडे पळयले.
कोंकणी उदरगती खातीर काम केलेले ज्ञानवदद श्री सुरेश जयवंत बोरकार हांकां धन्यवाद. आज ही प्रशस्ती घेतिल्ले सर्व महानीयांनी तांगेले प्रतिक्रिया दिला, तांगेले मनांत तुले उतर आमगेलो वांटून घेतला हांकां हृदपूर्वक धन्यवाद. हांनी वेदी सकल आसचे खुर्चेरी तुमगेले मुखार मुखार सोरका म्हणू सकयल वचून सभेंत बोसका म्हण निमगून घेता. तशी कार्यकर्त्यांगे लागीं खुर्ची सकयल दवरका म्हण निमगून घेता. कोंकणी भाशेक ज्ञानपीठ पुरस्काराचे मान हाण दिलेले आमगेल मनांतू संतोषू भरमू येवच्या कारण जावन आशिल्ले कोंकणीचे सर्वश्रेष्ठ लेखक श्री दामोदर मावजो आज आमगेलो आशिल्ले ते हांणी हे कार्यक्रम चलोसून दिला. विश्व कोंकणी तर्फेन श्री दामोदर मावजो हांकां सर्व कोंकणी जनाल तर्फेन हांगा एक सन्मान कार्यक्रम दवरून घेतला. हे चलोसून दिवका म्हण हांव विश्व कोंकणीचे अध्यक्षांक तशीची सर्व विश्वस्त मंडळीक निमगून घेता. तांणी वेदीर येवन हे अभिनंदना कार्यक्रम चलोसून दिवका म्हण विनंती. हांकां विश्व कोंकणी केंद्रान प्रकट केलेले टेम्पल्स ऑफ गोवा म्हळ्यार कॉफी टेबल बुक दिवन मान करता सती. आमगेल पूर्वजाल इतिहास उडगासकोन दिवचे आमगेल देवळांचे इतिहास उडगासकोन दिवचे पुस्तक विश्व कोंकणी केंद्रान सचित्र प्रकट केलेलें आसा. आमगेल अभिनंदन स्वीकार केलेले श्री दामोदर मावजो हांणी आमगेल खातीर 4 उतर उलोवका म्हण हांगेले निमगून घेता. नमस्कार समस्तांक. पयली सुवातेर जांकां आज विश्व कोंकणी केंद्राच्या विमला पै पुरस्कार फावो जाले त्या समस्तांचें हांव अभिनंदन करतां. इश्टानो, आज हांगा आमचे मदीं पद्मश्री मोहनदास पै हांगा उपस्थित नात, दयानंद पै हांगा उपस्थित नात, पूण ह्या म्हालगड्यांनी ह्या फिलॅन्थ्रॉपिस्टांनी
जो आदार केलो ह्या संस्थेक तांचे उगडास काडटा. ज्या मनशान एक पुरुशार्थान येदे व्हडली वास्तू आनी येदे व्हडलें केंद्र परतून हांव म्हणटा कोंकणी गांव जाणें वसयलो त्या बस्ती वामन माम शेणेंक परतून एक फावटी अभिवादन करता. आनी म्हाका चड आनंद कितें तर तांचे फाटल्यान हो वावर तितल्याच नेटान फुडें व्हरपी नंदगोपाळ बाब हांगा आसात. गुरू बाळविगा ज्या तरेन गुरू बाळविगा जेन्ना वावुरतना म्हाका उदय बाबाची याद येता. उदय बाब सदांच अध्यक्ष आसूं सेक्रेटरी आसूं केन्नाच स्टेजीर लोकां असो आसनाशिल्लो. तो कदेल मांडटालो, पड्डे ओडटालो, फाटली सगळीं कामां करतालो आनी आपलें कामय करतालो लोकां एकठांय करपाचें. तें काम गुरू बाळिगा करता. हांव ताका कितले फावट सांगलें अरे मुखार यो, गुरू बाबाक फुडें येवपाक नाका, फाटीं रावन सगळें काम करपाक जाय. पूण अशे तरेचे कार्यकर्ते अशे तरेचे वावुरपी ह्या केंद्रा कडेन आसात. म्हाका खात्री आसा ह्या केंद्राचो वावर बरे तरेन फुडें वतलो जसो बस्ती मामान चलयलो तसो. इश्टानो, ह्याच विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार म्हाका फावो जालो 2011 वर्सा. आय थिंक इट वॉज द सेकंड वन. पूण ताणें 2010 वर्सा म्हाका दिसता तांणी स्थापन केलो आनी 11 वर्सां म्हाका मेळ्ळो. बरोबर 11 वर्सां उपरांत आज हांगा हांव म्हजे फेलो रायटर्स जे आसात तांकां पुरस्कार दिवपाक तें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. आजूय म्हाका एक वेगळे तरेचो आनंद आसा. इश्टानो, जे पुरस्कार हांगा लोकांक भुरग्यांक हांकां मेळ्ळे, साहित्यिकांक मेळ्ळे आनी म्हाका दिसता म्हाका मेळ्ळी तेन्ना एक लाखूच मेळटालो. उपरांत तांणी संख्या वाडयली आनी आज जे पुरस्कार फावो जाल्यात म्हाका भोव खोशी की कोंकणी विश्व कोंकणीची सेवा पुरस्कार जाणें जो बस्ती मामाच्या नांवान दवरलो तो हांगा पात्र योग्य मनशांच्या हातांत पावलो. खरें म्हळ्यार हांव जशें उलयतना रास्किन बायक सांगलें की साहित्य सेवे परस ही जी मनीसपणाची सेवा आसा, मनशांची सेवा आसा ती चड मोलाची. आनी साहित्य सेवा तरी वेगळी कितें करता पूण ताचे परसय चड त्यागपूर्वक हे हो वावर जो डॉक्टर पद्मनाभ कामत आनीक बाय रस्किना बाय चलयता ताका मोल ना. आनी खऱ्यांनीच हो पुरस्कार तुमकां फावो जालो हाजी म्हाका भोव खोशी आसा. आज हांगा म्हजे कडेन उतरां ना सांगपाक. आमी जेन्नाय गोंयांत जर केन्नाय पुरस्कार दिवया म्हणून तांचें नांव सुचयलें तें म्हाका नाका नाका म्हणपी हे आमचे सुरेश बाब हांगा आसात. सुरेश बाबाची वळख किरण बायन करून दिली. इतलीशी मेळ्ळी तुमकां वळख. तांची वळख तांचे जिविता परसय चड व्हड आसा. कित्याक तांचे परसय चड तांचे मोर दॅन इज लायफ पोर्ट्रेट म्हणे हांव तांगेलो वावर आसा. फाटली म्हाका दिसता कमीत कमी 60 वर्सां लिबरेशनाच्याय पयलीं तांचो वावर सुरू जाल्लो. तो आज मेरेन तांणी अविरत हो वावर तांचो चालू आसा. तांणी कितें केलें ना, तांणी व्याकरण रचली. कोंकणी भाशेची जी जी गरज आसा आनी कोंकणी भाशेची म्हणून न्ही कोंकणी समाजाची जी जी गरज आसा त्या खातीर तांणी वावर केलो. व्याकरण रचलें, कोश रचलो, शुद्ध लेखनाचे नेम रचले. आनी म्हणून म्हणटा हांव काल तांकां मेळ्ळो तेन्ना तांकां तें खरें दिसलें ना. हांव सांगता आनी खरें मना पासून प्रामाणीकपणान सांगता आज जर म्हाका साहित्या खातीर पुरस्कार मेळ्ळ्यात ताचें कारण बुनयादी वावर जो आसा तो तांणी केल्लो आसा. आज खंय हॅपिनेस डे. काल म्हाका एक पत्रकाराचो फोन आयलो हॅपिनेस डे तुजी कितें मॅसेज आसल्यार सांग म्हणून म्हाका याद जाली आज हॅपिनेस डे. आज म्हाका दिसता विश्व कोंकणी केंद्रान कितल्याशाच लोकांक हॅपिनेस वाटल्या, हें सूख वाटलां, आनंद वाटला आनी ह्या आनंदांत सहभागी जावपाचो हाजी खोशी म्हाका मेळ्ळ्या, तुमकांय मेळ्ळ्या आनी आयचो दीस सार्थकी लागलो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. खरें म्हळ्यार आज आमी सगळेच आनंदान भरून आयिल्ले आसात आनी म्हाका चड खोशी कित्याक योग्य आनी पात्र मनशांक वेंचून काडून तांकां हे पुरस्कार दिल्ले आसात. आनी जावं उदय म्हांबरो जांच्यो कविता म्हाका खूब आवडटात.
मासा हें पुस्तक अप्रतिम कथा संग्रह जाणी बरयला ते एंटनी बारकूर हांगा आसात आनी तांचे साहित्या बद्दल हांव उलोवचो ना कित्याक ते ऑलरेडी उलोवन जालां पूण तांचे कडच्यान आशा आसा आनी एक सांगता 2011 वर्सा म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो 2010 वर्सा महाबळेश्वर सैलाक मेळिल्लो 2010 वर्सा जो पयलो विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार महाबळेश्वर सैलाक मेळिल्लो त्या मनशाक 4 वर्सां पयलीं सरस्वती सम्मान हो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो आनी हांव जरी निमित्त मात्र आसलो तरी सांगता 2011 वर्सा म्हाका विमला पै पुरस्कार मेळ्ळो आनी 2022 वर्सा म्हाका ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो आनी हीच शुभेच्छा ज्या ज्या साहित्यिकांक हांगा पुरस्कार मेळ्ळ्यात हांव तांचे कडच्यान आतां अपेक्षा धरता की तांकां विमला पै पुरस्कार मेळ्ळो तांकांय बी व्हडले व्हडले राष्ट्रीय पुरस्कार मेळूंक पावूं म्हण त्या खातीर साधना लागतली जी साधना तांच्या हातसून घडूं जशेंच हांव जे साहित्यिकांक सांगता तेंच हांव आमचे जे समाज वावुरपी आसा समाज सेवा केल्ले खातीर ह्या 2 मनशांक जो पुरस्कार मेळ्ळा तांच्याय हातसून कित्याक सेवा ह्या उतराक अंत ना सेवा ह्यो अविरत चलत रावपाची म्हाका दिसता हाजे कोवीड काळांत जे लोकांक पावले तोंड धापून सरकारान खूब केलें समाज संस्थांनी NGO बी खूब आशिल्ल्यो पूण इंडिविज्युअल लेवलाचेर लोकांनी जें काम केलां ताची दखल घेवपाक जाय तुमकां वेळ आसा म्हाका जाल्यार हांव 2 उतरां सांगता म्हगेले कांय मित्र आशिल्ले जे सद्या सकाळी सायकलिंगा वताले जशें हांव वॉकिंगा वता तशें सायकलिंगा वताले एक ग्रूप आशिल्लो 4-5 जाणांचो आनी ते जेन्ना वताले ते लॉकडावन जातकीच दे फावंड दॅट द मोस्ट सफरर्स वेर द स्ट्रे डॉग्स हॉटेलां बंद जालीं तांकां कांयच मेळनाशिल्लें तांणी स्ट्रे डॉग आसा तांकां दिवपा खातीर म्हणून पिशवी भरून उणें पाव व्हरप आनी ते वाटेर ह्या कुत्र्याक घालीत वचप अचानक एक दीस रस्त्यान वतना सुण्याक पाव घालता आसतना आमी सुणी म्हणटात आय डोंट नो तुमी तर ह्या कुत्र्याक पाव घालतना अचानक 2 भुरगीं धांवत आयलीं आनी 2 पाव घेवन धांवलीं सो दे वर सरप्रायज खंयच्यान आयलीं म्हणून मायग्रंट भुरगीं ते भितर गेले ते झोंपां आशिल्लीं झाडां आशिल्लीं ताचे फाटल्यान मातशें ओपन जागो आशिल्लो थंय पळय जाल्यार एक 2-4 फॅमिली थंय उक्त्यारच आसात म्हणजे तांकां ते 2 पाव पासून तांणी वांटून घेतले म्हण तांणी जालें तुमी हांगा कितें करतात तर म्हाका कितें करूं लॉकडावन जालां घर वचूंक मेळना रस्त्यार गेल्यार पुलीस लाठी घेवन मारतात आमकां कांयच ना पोटाक भूक लागिल्ली आसा पूण कांय करूं मेळना पयशेय नात पूण आशिल्ले पयशे जाल्यार पासून बाजारांत वचूंक मेळना दुकानां बंद आसात त्या भुरग्यांनी दुसरे दिसा इमिजिएटली घर गेले पयलीं तांकां कितें आसा तें हाडून दिलें खावपाक आनी दुसरे दिसाच्यान दे स्टार्टेड सर्वींग देम मिल्स कितले 5 जाण भुरगे आशिल्ले कोणाक सांगली ना तांणी घरा कडनूच एक 5 किलो तांदूळ घेतले ते रांदले तांकां व्हरून वाडले दाळ आनी शीत तांचें पोट भरलें एक थोडे दीस न्ही बरेच 15-20 चलतकीर गांवच्या सरपंचाक कळ्ळें तर सरपंच तांचे बरोबर आयलो तो वाडटा आसतना तें पळयलें आनी येतना बरोबर एक फोटोग्राफर घेवन आयलो ताजो फोटो काडलो दुसरे दीस पेपरांक घालपाक आपणें केलें म्हणून काम दाखोवपाक अशेय लोक आसात पूण ज्या मनशांनी हें काम केलें तांणी कांयच बोवाळ केलो ना कोणाक खबर ना हें म्हाका खबर आसा बिकॉज दे हॅपन टू बी माय फ्रेंड्स पूण अशे कितलेशेच लोक आसात हांवें एक फावटी वाचिल्लें गुजरातीक जेन्ना बापायचें मरण करपाक पूत फुडें वतना कित्याक ताका भंय दिसतालो कोवीड जाला बाकीच्यांक जातलो म्हणून घरच्या लोकांक पासून शिवनाशिल्ले हात लायनाशिल्ले अशे वेळार कांय दलित मित्र हांव दलित म्हणटा इतल्या खातीर म्हणटा की पेपरांत तशें आयिल्लें म्हणून नाल्यार मनीस म्हणून तांणी मनीसपणाच्या नात्यान ही मडीं व्हरप तांकां पुरप नाल्यार आसप हें काम केलें हें तोंड धापून केलें पेपरां आयलें म्हणून म्हाका कळ्ळें पूण अशी आमकां खबर नाशिल्ल्यो कितल्यो गजाली आसतल्यो तेन्ना हे जे लोक काम करतात तांची दखल जेन्ना कोणूय घेता तेन्ना तांकां कितलो आनंद जातलो हांव जाणा डॉक्टर पद्मनाभ कामत कितें अपेक्षेन काम केलें ना तांचें प्रोफेशन तें म्हणून तांणी काम केलें प्रोफेशन करता करता आपले मर्यादेचे भायर वचून काम करप हें मनीसपणाची सेवा सेम थिंग जेन्ना आमची कोरीन रस्किन बाय जेन्ना काम करता तांणी मागीर निमित्त दिवं पूण ताजी फाटल्यान जी भावना आसा जर म्हाका जिवनदान मेळ्ळां जाल्यार
त्या उरिल्ल्या जिवनाचो हांव मरून वतली आशिल्ली. तर म्हाका आनीक जिवन मेळ्ळां ताजो फायदो हांव मनीसजातीक करून दितलें. आज खरें म्हळ्यार डेस्टिट्यूट लोक इतले सफर जातात, तांकां हांव वचून मेळूंक सोदतां, तांकां भेटी दितलो शक्य आसल्यार, नाल्यार नेक्स्ट टायम. पूण हें काम खूब म्हत्वाचें की डेस्टिट्यूट जाणटी मनशां तांकां कोण पळोवपी ना, ह्या लोकांची सेवेची दखल ह्या केंद्रान घेतली. हाजे खातीर हांव मनाक आजार सावन जे ह्या संस्थे कडेन बांदिल्ले आसात, नंदगोपाळ बाब, हांव जाणा तुमी आसात तुमची प्रेरणा, पण तुमचे वांगडा जे सहकारी आसात तांकां सगळ्यांक म्हगेली अभिनंदन आनी तांकां म्हज्यो शुभेच्छा तुमी पावोवच्यो. चड वेळ घेवचो ना म्हणून हांव थोडे भितर सांगूंक सोदतां. आतां विश्व कोंकणी केंद्रान कोंकणी चळवळीक भोव करून साहित्यीक चळवळीक एका वयल्या पावण्यार व्हरून पाविल्या. हांव जेन्ना बरोवपाक सुरवात केली तेन्ना म्हाका म्हजे फाटल्यान बरोवपी सामके थोडे हाताचे बोटार मेजपाक इतले आशिल्ले. ना म्हांबरो आशिल्लो, चंद्रकांत केणी आशिल्लो, हांव हाजे बद्दल सांगता, कथा साहित्य बरोवपाक. तांचे कडच्यान हांव कितें शिकलो. पूण म्हाका अशी पुस्तकां नाशिल्लीं जी वाचचें आनी तातूंतल्यान मागीर प्रेरणा घेवन बरोवची म्हणून. पूण आज कोंकणीच्या मळार शेकड्यांनी लोक बरोवपाक लागल्यात. हांव म्हणना शेकड्यांनी लोकां कडेन तितली कुवत आसा, व्हडले दर्जेदार साहित्य रचतात अशें न्ही, पूण साहित्याची निर्मणी जाता आनी व्हड प्रमाणार जाता. घडये कर्नाटकांत ताची परिस्थिती चड जाता आसतली, हांव कबूल करता. कित्याक खरेंच कर्नाटकांत जी कोंकणी फाटल्यान कोंकणी कडेन पळोवपाची, भाशे कडेन, साहित्या कडेन पळोवपाची नदर आसा ती खूब व्यापक आसा. आनी ती व्यापक नदर आसप खूब गरजेची. आनी गोंयांतय बी काल पयर जे कोंकणीक विरोध करताले जांचे बापूय मराठीवादी आशिल्ले. वादी कित्याक म्हणटा हांव, वाद जेन्ना जो व्हेरी बॅड. म्हाका संवाद आवडटा, वाद आवडना. कित्याक वादांतल्यान वितंडवाद जाता, वितंडवादांतल्यान घेर्रां जातात, युद्धां जातात. पूण आमी संवाद जो आसा तो संवाद घडोवन येवपा जाय. तें घडोवपाचें काम ह्या केंद्रान केलां. जे बापूय कोंकणीक विरोध करताले, मराठी वा आपली भाशा मराठी कोंकणी बोली म्हणटाले, तांगेले भुरगे आज कोंकणींतल्यान साहित्य रचतात. तांकां आमी केन्नाच साळयनात तुगेलो बापूय मराठीवादी आशिल्लो मरे म्हणपाची गरजच ना. तांकां दे हॅव रियलायज्ड इट. हें जें तांकां होलमलां तें ताजे फाटल्यान उदय भेंब्रे सारके, हांव गोंयांतली सांगता, उदय भेंब्रे सारक्या निस्वार्थी कार्यकर्त्याची, तो स्वता लेखक आशिल्लो, स्वता गीतकार, स्वता नाटककार, स्वता पत्रकार, पूण इतलेंय आसून तो लोकां मदीं वचून तांणी जो वावर केलो, निश्ठेन वावर केलो, तांची निश्ठा पळोवन कितलेशेच लोकांचो हांव म्हणटा मनपालट जालो. हे कितलेशेच लोक जे आज कोंकणी कडेन आयल्यात ते तांकां बरी कार्यकर्ते दिश्टी पडले, बरे वावुरपी मेळ्ळे म्हणून. आनी आज म्हाका दिसता हांगा मंगळूर शारांतय बी ज्या अर्थी आमचे बस्ती वामन शेणय माम सारकेले वावुरपी, ते काल हांवें सांगलें ते कांय साहित्यीक न्ही, ते लेखक न्ही, पूण तांचे कार्याची दखल केंद्रीय साहित्य अकादेमीन सुद्दां घेतली. हें तांचें व्हडपण. म्हणटकीच अशी जर वावुरपी असे कार्यकर्ते जे संस्थे कडेन आसात, ज्या समाजांत आसात, त्या समाजाचें सदांच बरें आनी बरेंच जातलें हाची म्हाका खात्री आसा. हांव इतलेंच सांगता की आज कोंकणीन खूब व्हडलें जैत जोडलां, खूब व्हडले पावंडे उपल्यात, पूण अजून आमी वयर पावूंक ना जितले पावपाक जाय तितले. आतां उदय सांगलें गोंय सरकारान गोवा कोंकणी अकादेमी रचल्या. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा आनी वेगळी वेगळी संस्था आसात. कोंकणी भाशा मंडळ आपल्या परीन विथ पब्लीक सपोर्ट आपलें काम करता, पूण इतलें आसून काम पुराय जावंक ना आनी तें जावपाची गरज आसा. आमचे कडेन अजून कोंकणी भवन ना. कोंकणी भवन आसा प्रायवेट, पूण सरकारी जें कोंकणी भवन जाय आशिल्लें, जे इन्स्टिट्युशनल एरिया आसा त्यो कोण कोणा दिल्ल्यो आसात, पूण कोंकणीक दिली ना. कोंकणीक मेळटा सरकारा कडच्यान ती फक्त लिप सिंपती. जी लिप सिंपती पयर, आतां जस्ट शेअरिंग यू, पयर म्हाका जेन्ना अवॉर्ड मेळ्ळें, ज्ञानपीठ अवॉर्ड, एज ए प्रोटोकॉल, जशें गव्हर्नर आयलो तसो 2 दिसांनी चीफ मिनिस्टर आयलो म्हाका कॉंग्रेच्युलेट करपाक.
ताका हांवें ती स्पश्ट सांगलें, हांव जर स्पश्ट उलोवंक जाल्यार उलय तुगे आयकुपाकच आयला म्हणालो. आनी ताका सांगलें हांवें तुमची कोंकणी अकादेमी, तुमचो भाशा आनी संस्कृती हांचे कडेन पळोवपाची नदर खूब दुशीत आसा, तुमी कांयच करनात. आयकून घेतलें आनी तांकां आनी एक सजेशन दिलें. हांव जाणा घडये तुमकां बरी एडवायजर नासतले, पूण तुमी एक काम करात, मंगळुरा वचात आनी विश्व कोंकणी केंद्राचें काम कशें चलता तें पळयात. तेन्ना इट वॉज टायम फॉर इलेक्शन, सो प्रोबेबली ही वॉज नॉट शुअर वेदर यू विल बी बॅक इन द रेन्स. पूण आतां ताका परतून हांव तें याद करून दितलो आनी सांगपाची गरज आसा की जें तुमी तेन्ना हांवें सांगिल्लें तें आतां तरी मुखार व्हरात. कित्याक गोवा कोंकणी अकादेमी आसा पूण कसलोच एकाडेमीक काम थंय जायना, जें हांगा जाता ताजे फाटल्यान जी प्रेरणा जाय, तांकां एक फुडें धुकळपी लिडर जाय, ते लिडर आमचे कडेन थोडे कमी आसात जशें. पूण बस्ती मामान केन्ना हें आपलें काम फक्त मंगळुरा पुरतें अशें येवजिल्लें ना. ही इवन सपोर्टेड एंड हेल्प अस इन गोवा. म्हणजे हे तरेचें काम जातलें जाल्यार तांणी ही देख घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. साहित्याची ही सरस्वती न्हय, केन्नाच लुप्त जावची ना, म्हाका खात्री आसा. ही फुडें फुडें वचतले. जो मेरेन समाजांत उपेक्षीत लोक आसात, जो मेरेन समाजांत विशमता आसा, जो मेरेन समाजांत बायलांचेर अत्याचार जाता, दलितांचेर अत्याचार जातात, किंवा जो मेरेन अशे तरेच्यो सैमीक आपत्ती येतात आनी तांचें निवारणय जाता, तो मेरेन साहित्य हे समाजाची गरज म्हणून येत रावतलें. ताजो पावंडो वाडोवपाची जापसालदारकी आज जांकां हांगा पुरस्कार मेळ्ळ्यात तांची आसा. आज मेळ्ळ्यात तांकांच न्ही, हांगा आमचे मदीं संजीव वेरेकर आसा, तांकां पयलींच साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो, तांचीय जबाबदारी आसा. संस्था चलोवपी आसात, रमेश पै आमचे केरळांत आसात, पूण केरळांत रावन कोंकणीचें व्हडलें काम करतात. ते साहित्य अकादमीचे जनरल कावन्सिलचे वांगडीय आसात. पूण ह्या लोकांनी आतां त्या नदरेन विचार करपा जाय की ही सरस्वती न्हय. खूब जाणांक भंय दिसता की कोंकणीची सरस्वत नश्ट जातली काय कितें, उणें उणें जायत वतली काय कितें. पूण आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक. म्हणजे म्हाका दिसता हें हांव आशादायी आनी म्हाका आशा आसा की हो वावर फुडें फुडें वतलो आनी ही आशा जगोवपाचें आनी जागोवपाचें काम करता तें केंद्र, तांचे कडच्यानूच प्रेरणा घेवन हांव हें 2 उतरां तुमकां सांगता. आमी जे हांगा कोंकणींत बरोवपी कितले आसात म्हाका खबर ना, पूण जर कोंकणींत लेखक कोणी आसात आनी वाचक आसतले हांगा, तांकां हांव एकच सांगता की खूब जाणांक दिसता कोंकणींत बरोवन एक म्हणजे कमर्शियल प्रपोजिशन जायना, मॉनिटरी फायदो मेळना. आमकांय मेळना, हांव केन्नाच मेळना. अजुनूय हांव जेन्ना एक कथा बरयतां आनी मॅगझिनांत कोंकणींत छापून येता तेन्ना म्हाका 5 पयशे येनात. पूण तीच कथा जेन्ना अनुवाद जावन वता तेन्ना एनीथींग बिटवीन 5-10,000 म्हाका इजिली येतात. पूण ताजें कारण कितें, मुळांत कोंकणी आसा म्हणून. म्हणजे हें लक्षांत दवरून इट इज ए कमर्शियल प्रोपोजिशन हें लक्षांत दवरून पयलीं आपलो पावंडो वाडोवपाक जाय. यू रेज युअर बार, रेज युअर क्वॉलिटी ऑफ लिटरेचर, अँड आय एम शुअर तुमकां फाल्यां बरे दीस कमर्शियली पासून बरे दीस येतले. म्हणजे की रायटींग कॅन बी सस्टेनेबल. म्हणून हांव इतल्याच खातीर हांव हो विशय हांगा तुमच्या मुखार काडला. पूण त्या खातीर आमी लेखकांनी एकच काम करचें, दोळे उक्ती दवरून एक निरीक्षक नदरेन आमच्या समाजांत कितें चल्लां तें टिपून घेवचें. आनी आयचो काळ तर असो आसा की ज्या काळार मिडिया सांगता तें खरें काय कितें असो एक दुबाव येता. सोशल मिडियाचेर तर 4 तरेचे विचार येता, लोकांक कन्फ्युजन जाता. तेन्ना कितें घेवचें आनी कितें घेवचें न्ही ह्या खातीर जी एक हंसनीर वृत्ती आसा ती आमी आपणावपा जाय. बरें तें घेवप, नाका तें सोडून दिवप. आनी ह्या खातीर ह्या लेखकांची जबाबदारी आतां इल्ली चड जाल्या. आय एम ए प्रोपोनंट ऑफ फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन. हाजो अर्थ बाकीचे कोण न्ही अशें न्ही, पूण खूब जाणां फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशनाचो एक वेगळो अर्थ लायतात. फ्रिडम ऑफ प्लिजींग अदर्स किंवा दुसऱ्यांक जाय तशें बरोवप हातूंतच हो फ्रिडम मानतात, तशें न्ही. फ्रिडम हें सत्य लोकां मुखार हाडप. तेन्ना हें सत्य लोकां मुखार हाडटले जें म्हाका दिसता संजीव वेरेकर आपले कवितेंतल्यान करता, उदय म्हांबरो आपले कवितेंतल्यान करता, हांगा मेलवीन बाब कितले सुंदर हांगा बशिल्लो आसा. हे सगळे कविते वरवीं एक एक्सप्रेशन लोकां मेरेन पावयतात. हांव म्हजे परीन हांव कथा साहित्यांतल्यान, कादंबरी साहित्यांतल्यान हें लोकां मेरेन पावयतां. आनी ही
जी जी आमची हेरिटेज आसा हांव दुसऱ्या कडल्यान शिकलां. उदय बाब म्हगेलो गुरू म्हणपा येता, तांचे कडच्यान हांव शिकलां. हें हांव तुमचे कडेन सांगता. आतां हें काम फुडें व्हरपाचें काम, हांव अजून भुरगो आसा, हांव फक्त 77, पूण अजून भुरगो आसा आनी खूब जिद्द आसा आनी खूब काम करपाचें उरलां. जशें रास्किना बायन सांगलें की हें आयुश्य आपल्याक मेळ्ळें तें आपूण काम करतालें, तांकां आनी खूब व्हडलें आयुश्य आसा, कित्याक इतले डेस्टिट्यूट आसा तांची सेवा करपाक जाय. म्हज्याय मनांत कितलेशेंच बरोवपाचें उरलां, तें बरोवन जावपाक जाय. म्हणटकीच तुमची शुभेच्छा आसल्यार म्हज्या हातान तें काम जावंक पावतलें हाजी म्हाका खात्री आसा. वताच उदय तुमच्या भाशणांतल्यान आयकलें एंटनी बारकुरान सांगलें मास म्हणटात, मासा म्हणून कोण म्हणनात, पूण कोंकणींत हें अशे तरेची खूब सुंदर अशी हें आसात. आमी उदक म्हणटात, तुवें उदकां म्हणून आयकलां? उदकां, बांयचें उदक, न्हंयचें उदक, दर्याचें उदक ही उदकां. सो ही सटलटी जी आसा कोंकणीची ती आमी जिवंत दवरपाक जाय. आनी तुमी जशें मासाचें मासा म्हणलें आनी ताका एक्सप्लेन करून सांगलें ती खूब गरजेचें. अशी कोंकणीची जी स्पेशलिटी आसा, वैशिश्ट्य आसात, ती लोकां मेरेन पावपाचें आमचें काम. हांव विशेश करून हांगा उल्लेख करतां डॉक्टर पद्मनाभ कामत हांणी जें काम केलां. हांव काळजाचो दुयेंती पेशंट. 1991 वर्सा म्हाका हार्ट एटॅक आयलो, पूण म्हाका कांय डॉक्टर अशी मेळ्ळे तांणी म्हाका जिद्द दिली, कांय जावपाना म्हण तुका. आनी आतां मोर दॅन 30 years आय एम स्टील एज एक्टीव एज बिफोर. पूण हाचें कारण बरी डॉक्टर तुमकां मेळपाक जाय. तांणी ते डॉक्टर बरे आनी तांणी समाज सेवेचें व्रत घेतलें म्हणून हो तांचो वावर प्रशंसनीय आनी तांकां हो सेवा पुरस्कार फावो जालो. आनी नाल्यार कोंकणी लोकां मदीं एक म्हण आसा, काम जालें वैज मेलो. आपलें काम जावं वैज मरूं, पूण तशें हांगा जावचें ना. अशी डॉक्टर जो मेरेन आसात तेन्ना तो मेरेन समाजाक डॉक्टरांची, समाज सेवकांची गरज पडटली. हांव सगळ्यांक म्हणजे मना काळजांत हांव तुमकां परबीं भेटयतां, तुमचें अभिनंदन करतां आनी इतलेंच जाणून दितां की पुरस्कारान कांय लोक वाडटात, व्हड जातात आनी कांय लोक सोंपतात, कित्याक तांची ती मोखच तितली आसता. सोंपता ती आमी विसरया, पूण तुमची वाड जायत जायत तुमी खूब फुडें वचचे, इतलें फुडें वचचें की आमचें मान वयर काडल्या पसून आमकां तुमचें तोंड दिश्टी पडचें ना, इतलें वयर पावचें. पूण वयर पावले तर तुमचे पांय मात जमनीर आसचे. इतलें. देव बरें करूं. विश्व कोंकणी संस्थेनं, विश्व कोंकणी केंद्रानं आजी मान केलेल्या सर्व साहित्यकारांक, सेवा वृत्तींत सेवांत आशिल्ल्यांक नॅशनल लेवल अवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून आनी जी आशिर्वाद दिला त्या सत्य जावका म्हणून देवाल्या मागता तशी गोंयांत कोंकणी भवन जावो आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सेनानी जावन हमसक्षीर न्यायावरीची माध्यमातून सत्य काण घेवका म्हणलेले एक संदेश हांणी दिला. देव तुमकां भरपूर आरोग्य आनी लांब आयुष्य दिवो म्हण सगळ्या तर्फेन हांव देवाल्याक मागतास. धन्यवाद दामोदर बाब. काल इतकून विश्व कोंकणी केंद्र समारोह कार्यक्रम चलतस. हांगा बायल मनशां खातीर, कोंकणी समाजाच्या बायल मनशां खातीर अनेक स्पर्धा चलयलस. ह्या विशयांत प्रकटण वाचून सांगता म्हणून हांव विश्व कोंकणी स्त्री शक्ती मिशन हाजे संचालकी श्रीमती गीता सी किणी हांगे लागी निमगून घेता. वेदीर आशिल्ले ज्ञानपीठ प्रशस्ती फावो जाल्ले आमच्यो जी दामोदर मावजो बाब, तशेंच जी विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शेणय बाब, तशेंच वेदी मुखार आशिल्ले पुरस्कार आत्ताच घेतिल्ले हांगा वेदी फुडें आसा तांकां म्हजें अभिनंदन सांगता, अभिवंदन सांगता. तशेंच लेखकांक आनी कोण वाचपी आसा तांकां आनी कोण कोंकणी मोगी तांकां सुद्दां म्हजो नमस्कार सांगता. आतां आमी
आमचे शेणै मामाचे एक याद करपाचें आसा वामन मामाचें. कित्याक म्हळ्यार विश्व कोंकणी स्त्री शक्ती मिशनाचे बुनियाद तांणी घाल्ली आसा. 2015 इसवेन ताजी बुनियाद घाल्ली आसा आनी तेतून खुबशें काम चल्लें आसा. तेतूंतल्यान आतां आमी कालच्यान सकाळी पासून सांजे पर्यंत खुबशे स्पर्धा चलयलो आसा आनी आमचे बायलांक खुबशे उमेदीर हांगा येवन ते स्पर्धो तांणी भाग घेतलो आनी आतां ताजे कितें रिजल्ट आसा आतां सांगपाचो वेळ आयला आनी सगळ्यांक आपले मेळटा काय अशी भोगता. खऱ्यान ते कितले ल्हान भुरग्याक सुद्दां एक आशा आसता आपल्या कडेन कितले आसूं आपण भाग घेतला म्हाका एक प्रायजाचें कितें तरी एक दिवंक जाय अशें. आतां हांव सांगता आमी कितें विन्यासाचे गोदडी म्हणटा म्हळ्यार बिड्स क्विल्ट म्हूण कितें करता अशी गोंयान सुद्दां तें आसा. तेतून आमी कित्याक म्हळ्यार ते फुडें वचपा जाय. सबार 200-300 वर्सां पयलींचे आसा ते फुडें वचूंक जाय म्हूण तांचे एक स्पर्धा दवरलो आनी स्त्री शक्ती मिशनान तांकां ते शिकयलें आसा. तेतून आतां ते दुसरें प्रायज वता. दुसरें प्रायज वता शैलाक शिपाई GSP महिला वृंद उडपी. आयले ना ते आनी तेतून प्रथम प्लेस आसा चंद्रिका मल्ल्या GSP महिला वृंद कारशेड मँगलोर. आता आमचे दामोदर बाब तुम्ही आमचे प्रायज विनर्सांक प्रायज दिवप अशी चलोवन दिवपाचे सांगता. ताजे उपरांत आशू कविताच्यो स्पर्धा चलयलो आनी तेतून पयले स्थान घेतला मरोली सबिता कामत GSP महिला वृंद कारशेट मँगलोर. आनी खाण जेवणाचे हे तरी आमी करूंकूच जाय. सगळे लोकांक खाण जेवणाचे बरोबर हे आसपा जाय. तशी सिरीधान्य म्हणून आतां कितें आयला तेतून आमी प्रायज दवरले आनी तेतून दुसरे प्रायज सेकंड प्रायज पावला चंद्रप्रभा प्रभू दक्षिण कन्नड जिल्हा कुडाल देशस्थ आद्य ब्राह्मण महिला संघ. तेतून पुरस्कार मिळून ना जाल्यार म्हाका जाप दिसता आशिल्ले. आणि तेतून पहिले स्थान आसा श्रीधान्य माधवी चारोडी मेस्त समाज. सगळे दुसरे स्थानाक आमचे बहुमान आसा 3000 आणि पहिले स्थानाक तांचे कॅश प्राइज आसा 5000 रुपया. तसे क्विज कॉम्पिटिशन चल्ले आसा तेतून दुसरे प्राइज आसा शैलजा पाटकर अँड गीता बागले श्री दुर्गा चंटे कापू. आणि पहिले स्थान आसा मरोली सबिता कामत आणि तांचे वांगडा विमला कामत GSP महिला वृंद कारशेट मँगलोर. तशेंच आत्ता सांगचे प्राइज सगळे संघाक कोण ते महिला संघ चलयता तेतून आमी कितें केले सर्वश्रेष्ठ महिला संघ म्हणून एक दवरले. तांणी कितें करूंक जाय 5 वर्साचे तांचे कार्यक्रम केलो तांणी वावर करून हाडला. तेजे फोटोग्राफ कितें आसा ते लावचे आणि तेतून पहिले स्थान एकूच प्राइज आसा ते आसा 25,000 कॅश आणि ते फावू जाला कोणाक सांगा GSP महिला वृंद कारशेट मँगलोर. तांणी कोण तांचे अध्यक्ष आसा तांणी येवन घेवपाचे
आणि कोण मेंबर आयल्या ताजे तांणी येवपाचे आणि हांव इतलें सांगूंक फाव जाता की तेतून हांव अध्यक्षपण 1 वर्स हांव केला तरी सुद्दां हांव रावपाचेंच आहे अशें. जीएसपी महिला आता जी स्थापक अध्यक्ष आणि मालती यू कामत ती आताची पहिली फेब्रुवारी 8 तारखे अंतरली जाल्यार तिगे आज बर्थडे तिगे आत्मा म्हणजे तितक्यांक तिने महिलांना वाट घाण दिली त्या वाटेक चलचे तांकां सुलभ वाटेक घाण दिली आनी चलची सुलभ ते पुरस्कार तिका आज तिगे बर्थडे ते दिवस मेळ्ळे पळय आमी बदलची बाय आणि हॅपीएस्ट डे आज कसं म्हणून म्हणले त्याने आमकां भारी खुशी मेळ्ळा. जाल्यार तांकां थँक्स सांगता येता होता सांगता बंद करना ती सगळे प्राइज घेतल्यांक धन्यवाद सांगता तशेंच आमचे दामोदर बाब तुमकांय धन्यवाद सांगता. स्पर्धेंतू प्रशस्ती सन्मान मेळिल्ले सर्व भयण्यांक अभिनंदन. आता गीतमायेक धन्यवाद. आता कार्यक्रमाचे भाग जावन आशिल्ले वंदनार्पण हे विश्व कोंकणी केंद्राचे कार्यदर्शी जावन आसचे श्री गिरीधर कामत सीए हांणी येवन कोरका म्हणून निमून घेता. विश्व कोंकणी पुरस्कार समारोह आयिल्ले सगळ्यांकय नमस्कार. हे समारोह प्रति वर्सा वरी ह्या वर्से भारी विजृंभणेन जाला. हे आमकां कोडयालचेंका म्हगेले तसले मस्त जनांक ख्यात साहिती ख्यात समाज कार्यकर्ता हांकां पुरा मेळचे मुखेल मेळचे हांगेलो उलोवप तसले एक अवकाश आमकां हाजेर मेळ्ळा. हाका पुरा मुख्य कारण श्री विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार, विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान आणि बस्ती वामन शनोय विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार हे पुरो इन्स्टिट्यूट केलेले श्री टी.व्ही. मोहनदास पै. सो हांगेले हे विजन मागीर हांगेले फडपणाक आमी आभारी जावन आसाची हांकां देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. तशीच आज विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार घेतिल्ले श्री एंटनी बारकूर हांकां देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. आमचे वांगडा आशिल्ले श्री उदय म्हांब्रो हांकां विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार मेळिल्लो आसा. तुमकांय देव बरो करूं म्हूण म्हणटा. तशी बस्ती वामन शनोय विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार मेळिल्ले श्रीमती कॉरिन रस्किना
तुमची कामां आमची पुरा चेडवांक एक इन्स्पिरेशन जावन आसा मॅडम. देव बरें करूं. तशीच आमगेल पुरा यूथ लिडर मागीर आमगेल पुरा इन्स्पिरेटर मागीर एक आमकां पुरा जाणांक केन्ना एक स्फूर्त दिवता तसले डॉक्टर पद्मनाभ कामत आमचे जे संघात आसा. हांकां बस्ती वामन शेणॉय विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार मेळ्ळा. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. देव बरें करूं. तशी विमला विपाई जीवन सिद्धी सन्मान मेळ्ळेले श्री सुरेश जयवंत बोरकर आमचे संघात आसाची. तांणी हांगा येवन आमकां उरलो न्हू आमगे संघात आसूं न्हू आशिल्ले तुमकां देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. तशी काल आनी आज 2 दीस आमचे संघात आसूं न्हू आमकां पुरा जनाक मार्गदर्शन केलें तशें जाल्यार श्री दामोदर मौजो ज्ञानपीठ एवॉर्डी कोंकणी ऑथर हांकां देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. तशें हाजी ह्या पुरो जेवच्याक हाजी मागशी मस्त जनान काम केलेलें आसा. श्रीमती विमला विपाई विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार हाजे ज्युरी जावन ज्युरी हेड जावन एडवोकेट उदय भेंब्रेज आनी चेअरमॅन जावन आसा ह्या बोर्डाचे. तशी डॉक्टर किरण बुडकुळे, श्री पयनूर रमेश पै, श्री गोकुलदास प्रभू, श्री मेल्विन रॉड्रिगस हांग पुरा देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. तशी बस्ती वामन शेणॉय विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार हातू डॉक्टर श्री CD कामत हांणी चेअरमॅन जावन आसाची ह्या ज्युरी कमिटीचे. श्री गिल्बर्ट डिसोजा आनी मेंबर जावन आसाची CA श्यामला शेणॉय, श्री प्रदीपजी पै आनी श्री नंदगोपाल शेणॉय हांकां पुरा देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. तशी ह्या कार्यक्रमाक पुरा जनांक मस्त जाण आयल्यांची मस्त हांगा हॉलांत बैसू जाग नातले रे राबून ह्या कार्यक्रम पळयता आसाची. तुमगेल पुरा वयर आसचे अभिमाना निमित्तांतली जाणां जे आयल्यांची तुम पुरा देव बरें कर म्हूण म्हणटा. तशें प्रेसाक मागीर हे 2 दिसा कार्यक्रम मागशी एक हिंडू मस्त काम केला. तांणी 4-5 दीस तुकून काम करता आसाची. त्यांनी विश्व कोंकणी एल्युमनी एसोसिएशनाचे एल्युमनायज सो साधारण 25 जन चेडवांना 3-4 दिसाचे पुरा डेकोरेशन पुरा आमी खंयचे कॅटरर आनी आउटसोर्स करनी डेकोरेशन पुरा केलेले हे चेडवानाची स्वता रातफाल बैसून डेकोरेशन केला आनी पुरा तुमगेले पुरा पर जावन देव बरें कर म्हूण म्हणटा. मागीर हाजे प्रसार करचे खातीर आमगेले एकलो स्पेशल चल आसा आमगेले वट्टू आमगेले स्टाफ विघ्नेश. विघ्नेश तूं एक पाटी मुखार येवका. विघ्नेश या विघ्नेश. सो विघ्नेश हांगा आमगेले हातू एक सामान्य कार्यकर्ता जावन आयलो. हांगा राबलो साधारण 3 वर्स तकून आमगेले पुरा इतर काम करता आशिल्लो. बट ताका आतां नंदगोपाल शेणॉयन इन्स्टिट्यूट केलेले या लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओचे इन्चार्ज जावन तो आसा. ताका पुरा तुमी जोर जावन ताट पडटून मागीर प्रेस मागीर मिडिया हांगा पुरा जनांके धन्यवाद म्हणटा. आनी मुखारी कार्यक्रम आनी 10 मिनटां साना कार्यक्रम आसा. गुरुदत्त बंटवाळकर चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर वर्ल्ड कोंकणी सेंटर हांणी मुखार येवका म्हणून निमतां. धन्यवाद. समारोहाचे कार्यक्रम मुखार व्हरताची एक समारोह म्हणले कुडले तांत भितर पुस्तक विमोचन ना म्हणजे कशी ताजे खातीर पुस्तक विमोचनाचे कार्य चलासून दिवका म्हणून वल्ली क्वाड्रस हांगा आसा. आशावादी प्रकाशनाचो मुंबय दाखून खूब काम करता आसा. या मुखार तांकां आमी तांगे नांवान तो VALLEY म्हणून व्हॅल्यू ऑफ कोंकणी पोएट्री तो एक व्हॅल्यू ऑफ फ्लवर्स आसल्या वरी खूब कोंकणी पोएट्री कोंकणी पोएट्सांक फुलोवचें काम तो करता आसा. तांचे आशावादी प्रकाशनाचे आज 4 पुस्तकां मुकळीक जावचे आसा. ते तांणी दामोदर मौजो बाबाल्याक करूंक म्हणून तांणी अपेक्षा पाविल्ले. त्या खातीर तांकां हांव वेदीर आपयता. ते पुस्तका विचारारी 2 उतरांनी संपोवन तांकां दामोदर मौजो बाबा कडेन तें पुस्तक विमोचन कोरका म्हणून विनंती करता.
समेस्तांक नमस्कार. 2 पुस्तकां प्रिंट रुपाची, 3 पुस्तकां डिजिटल रुपाची. म्हजें नांव वल्ली कॉट्रस. आशावादी प्रकाशन आजी कांय 22 वर्सां पयलें हांवें परगांवांत आसा, आतांय परगांवांत आसा हांव. पैनारी.com हाचें संपादन चलोवन आसा. आशावादी प्रकाशन हांवें सुरवात केलें कुवेटांत काम करनासतना. आज 50वें पुस्तक तुमच्या समेस्तां समोर उक्तावण करूंक म्हाका अभिमान भोगता. आनी आनीक अभिमानाची गजाल ही म्हळ्यार कोंकणकार प्रकाशनाचें सुरविल्लें पुस्तक जाल्यार गोंयांत 2 वर्सां आदींच आमी उक्तावण केल्लें. दामोदर मावजो आमचे समय आशिल्ले. आज ही म्हजें नशीब म्हूण म्हाका भोगता. आज आमचे समय आसात. सत सांगत जाल्यार 20 तारखेर आजच आमी गोंयांत हें पुस्तक रिलीज करचें आलोचन केल्ली. पूण गुरू बाबान आमकां सांगलें बस्ती मामाचें कार्य खंडी जावनी हांवें इजस देखून जें कितें कार्य आसा आमी तें रद्द केलें. आनी आज हें 50वें पुस्तक. ह्या पुस्तकाचें नांव पडसाद. कन्नडांत आमी प्रतिध्वनी म्हणटा. हें पुस्तक 50वें पुस्तक नागरी लिपीन आसा आनी कोंकणी कन्नड लिपीचें येवच्या हप्त्यांत उक्तावण आसतलें. आनी दुसरें पुस्तक जावन आसा रोमी लिपीचें. हें पुस्तक आदल्या वर्सा कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मेळ्ळा. नवी दिशा बाय मोनिका टेसा हिचें पुस्तक. आनी ह्या पुस्तका फाटल्यान जाल्यार थोडो वावर केल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार ती परगांवांत आसा. म्हाका सान भयणी बरी तिचें पुस्तक तिणें बरयल्ल्यो कथा तिचे लागीं नात. हांव मंगळुरां पावतना म्हजें काम इतलेंच लायब्ररींत वचपाचें, पोरणी पेपरां वाचपाचें. आनी तीं पेपरां हांवें स्कॅन केलीं, मोबायलान स्कॅन केलीं, मुंबय गेलो, टायप केलीं, संपादन केलीं, प्रकाशीत केलीं. त्यो खणयो स्त्री संवेदनेच्यो खणयो कर्नाटका साहित्य अकादमीक पसंद जाल्यो. त्या पुस्तकाक आदल्या वर्सा कन्नड लिपीच्या पुस्तकाक अत्युत्तम पुस्तक पुरस्कार मेळ्ळो. आनी हें नागरी लिपींत येदोळूच आमी प्रगट केलेलें आसा. आज रोमी लिपींत पुस्तक प्रकाशन आसतलें. आनी हांव मागतां दामोदर बाब तांणी ह्या दोनी पुस्तकाचें उक्तावण करच्याक. पयलीं परदेशांत रावले, आतां परगांवांत रावतात. बेगीनच मूळ गांवांत पावचे आनी आनीक एक कोंकणीची सेवा जावची तांच्या हातान ही म्हजी शुभेच्छा.
तशेंच हांवें 3 डिजिटल ई पुस्तकां म्हणून सांगतना एक अंतर्नाद पुस्तक नागरी लिपीन आसा ते कन्नड लिपींत आमी आदल्या वर्सा डिजिटल पुस्तक आमी रिलीज केलेलें आसा. तशेंच 2 हेर पुस्तकां मनस्फोट आमचे बाय सियालिनी फेर्नांडीसीचें पुस्तक जावन आसा. ती आमच्या गोंयांत लेक्चरर जावन वावरकर आसा. तिचें पयलें कविता पुस्तक. तशेंच मोनाचें नातें आमची नामनेची मुंबयची कवी बाय फिलोमिना सान फ्रांसिस्को हिचें कविता पुस्तक जावन आसा. ह्या तिनी पुस्तकां डिजिटल रुपार आसात. तें क्लिक करून उक्तावण करपाक हांव उलो दिता. ताचे पयलें लॅपटॉप चालू करपाक 1 मिनीट म्हाका दिया. व्हिडिओ ही तिनी पुस्तकां उक्तावण करपाक हांव बाब मावजोक मागता आनी ताणें उक्तावण केले उपरांत बॅकग्रावंडार तुमकां दाखयतले. समेस्तांक प्रत्येक जावन विश्व कोंकणी केंद्र तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं वले बाब तुमकां आजी आमचे समारोहाक एक कळ्ळें ताणें हाडिल्लें आसा हें पुस्तक विमोचना कारणान हांगाक हे कार्यक्रम समाप्त जाता. आमी सगळ्यांनी जेवण घेवचें आनी दनपारचें कार्य 2:30 वरांक प्रारंभ जाता. ताका सगळ्यांनी हाजर राबून कर्नाटक